दिव्यवाणी 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 कंतराजी मित्रा या पर्यासात महिमेच्या देवाक काकुलतीच्या सांगराक संतोषान आमी नावाडया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया आनंदान ताका हरसिया महिमेच्या देवाक काकुलतीच्या सांगराक संतोषान आमी नावाडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरात संतोषान आमी नावाडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरात संतोषान आमी नावाडया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया सांगात आमी महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाडया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाडया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाडया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया भजन ताचें करुया कीर्तन ताचें गावया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया मोगाच्यानो तुमी मास्क घाल्लें दिसता मास्क घाल्लें वय मास्क घाल्यार म्हण न्ही कांय पिडायता हांवें मास्कच घालूं ना गेल्या त्या मार्चांत कोरोना व्हायरस आयले म्हणटाना मास्क घालीचे म्हणून आमी अमेरिकाचे डॉक्टर्स काले सांगतात की म्हणे आयकताले WHO म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ते डॉक्टर काले म्हणटात की म्हणून ताणी म्हळें शिंको काडल्यार मात्र मास्काची गरज आसा नासल्यार ना शिंको काडल्यार मास्क नाजाल्यार ना म्हळ्यार हें खंयच्याच येता हात धुवचे देखून हांव हात हांवें घडये 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 कोण आपडल्यार ते आपडल्यार हात धुता आनी मातशें सावन कोणें आत्मज्योती कावन्सिलिंगा भुरग्यां पुरा बेनिश्चय पुरा पळोवन आनी पुरा भुरगीं भियेलीं थोड्यांक सेन्सिटीव भुरग्यांक राती निदान आसन कलकुंजी पुरा सगळे खेळ हाडल्यार कोणाकूच गेट घालूं ना लॉकडावन म्हळ्यार गेट घालचे म्हणून आमी गेट घालूंक ना कोण आयल्यार स्कुटारार आयली हांव भियोंक वचूना आनी कोणाय जावन मेजाच्या तिसऱ्यान ती इशिल्यान आमी मास्क घालूं ना हात धुले घडये 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 हात धुले ताणी आपडले शिंपेर खंय म्हणे लागली जाल्यार ते वायरस भितर येता शिको काडल्यार मात कोणेच्यो आमी सांगलेल्यार ताप आयला की शिको काडनात काड आमकां सांगून दिलें बसतना रेगला म्हणचे आमचो तो स्वास कितलो व्हड आमी ठिकाणी थोडो लो स्वास ते समान जायना म्हळ्यार मास्क घालूंक ना भायर खंय वचना आश्रमा भितरच म्हाका पिडा येवंकूच ना खरी 1 जुलयाक म्हाका शेळ जावंक
यावाचा उणू दाखयल्यार खेळतना घडये 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 खंय आसल्यार हांगा जाल्यार उणू दाखयल्यार मरता ती व्हडली माय आमची वखदान दिवतली त्या जाता उण्णिलो कसाय दितली ताळो कुर्दुता म्हळ्यार तिचे कडेन सोंग घालें सांगाणाच्यार स्वाम मारतली ती ताळो कुर्दुताना नाक कुर्दुताना सोंग सांगल्या क्षणां उण कसाय कर दितली आतां धाकटेर म्हणटात तितल्यांत अमेरिकाचे धाकटेर म्हणटात तितल्यांत लंडनांत शेळीक वखा सोदून काडून ताका शेळ म्हळ्यार चड 100 वर्सां जालीं वायरल इन्स्टिट्यूट बांदून पोर बंद केल्या उपरांत कोरोना आयलें वखा सोदून काडूंक जावना आतां इंजेक्शन काडयतात एक धाकटेर म्हणी गुण जाता म्हणल्यार सांगोना आली वता पूण ती एक संस्कृती खंय आयली बायबलांत म्हळ्यार दाविदाक व्हडले व्हडले दुस्मान सांगाता मेळोवन गिळूंक खायले झुजोंक खायले आख्या जायना म्हणून बगलें त्या ताणें देवा मुखार मागलें आनी मागल्या उपरांत व्हडलो व्हडले राय झुजाक येतानांत थंय मलेरिया येवन सैनंत नाश जालें इशीन जावन येताना चिकन गुन्य आयलें ताच्या सोज्यार उबे रावंक जायना व्हडले हें फुरा पळयताना हांवें केल्लें गे सोम्या हें तुवें केल्लें म्हणून ताच्या जिणेन जाली घडीताण देवा मुखार हात बांदून म्हाका म्हणूंक जायना म्हणालो ताबेरनाकला मुखार देवाच्या ताबेरनाकला मुखार बुडलो किन्नारी काडून नाचोन वचून ताळयो तापोवन ताणें उडोवन देवान इतलें करताना देव म्हज्या मुखार उडोवन सगळ्या म्हज्या दुस्मानांक ताणें पयस केल्ल्या वेळार हांव देवा मुखार हात बांदून ताचे भजन करतालो गे खरना म्हणटा ताणें दावीद रायान आंग वस्तुरांक खाण उडयली वयली ताच्या रायाळ वस्तुरां ती घालें ताका नचोवंक जावना देखून एक शर्ट पॅन्ट घालें देवा मुखार ताबेरनाकला मुखार येदाक रावले तुमी क्लॅप मारा म्हणलो दावीद राय नाचलो राय नाचतना तरणाटी नाचली म्हातारी नाचली सपकडी नाचली देखून देवान सोम्या जेजू क्रिस्तान कोणाच्या घरा बरें करूं ना ताणी ताळयो तापट्यो नाका कोणाच्या घरा देवान म्हाका बरें केलां म्हूण भोगला देवाक त्या संतोशान उल्हासान आतां थाळयो तापून एका मिनटा भितर एक कोरास नाच संतोशान म्हणया महिमेच्या देवा काकुळीच्या सागरा संतोषान आमी नवद्या महिमेच्या देवा काकुळीच्या सागरा संतोषान आमी नवद्या तुझे नाचे करूया कीर्तनाचे गाऊया आनंदात आकाशिया महिमेच्या देवा काकुळीच्या सागरा संतोषान आमी नवद्या महिमेच्या देवा काकुळीच्या सागरा संतोषान आमी नवद्या Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. बसया बघा या रेतिराचो ध्येय वाक्याक जोगे म्हण विचारल्यार तो जावन आसा जुआंवाच्या वांजेलांत 4:1-4 अध्याय 4:14 13 आनी 14 मागीर वाच्या जुआंवाच्या वांजेलांत अध्याय 4 ते 13 आनी 14 प्रेज द लॉर्ड काल म्हळ्यार ती स्त्री समारियाची स्त्री जाकोबाच्या बांय कडेन येता ती जाकोबाची बांय आसली ती उदा व्हरून ज्या गिमांत उदा सगळें सुकता 1-2 बांय सुद्द उरता ती उदा व्हरून म्हण ती येता जेजू थंय बसता आनी म्हणटा जर तर तूं हांवें दिल्लें उदक पियेशी जाल्यार तुका परतूंक ताण लागची ना तुवें ह्या संवसारान दिल्लें उदक पियेल्यार परतून तुका ताण लागता पूण हांव दिवचें उदक पियेशी जाल्यार ताण लागना सोमयान दिवचें उदक म्हळ्यार खालें ह्या संवसाराचें उदक म्हळ्यार खालें ह्या संवसाराचें उदक पियेल्यार परतून ताण लागता म्हळ्यार खालें सोमयान दिवचें उदक पियेल्यार आमकां 1 वर्स ताण लागना सस्ताच्या सस्ता ताण लागना तशें म्हळ्यार खालें सोमयाची जर म्हळ्यार खालें संवसाराची जर म्हळ्यार खालें तुमकां एक सांगता हांव परतून ताण लागची म्हळ्यार खालें पळयात परतून ताण लागची म्हळ्यार म्हजो एकलो इश्ट आलो
कोणे सोरप गेल्यार तोप घेयना आमी चिंतलें तितली बरी ताणें भायर वचून पयशे हाडून माडी घालून हांवची रेट पळयात माडयेची मामाची पोपलांची खोल उदक ताका मेळ्ळें बोरवेल काडून वयर गुड्याचेर टँक बांदून उदक 24 वरां माडयेक पडच्या बरी करून खोले पोपाळ हाडलें ताणें खोले घर बांदलें भायर वचून ताणें तोट केलें भायर सोडलें काम सोडलें आनी आयलो तोटाचें काम करून तोट कंडिशन केलें पोपलांक काडली म्हळ्यार काडली दाराबाद आनी बरो जालो एका 3 वर्सां जावन पियेता हाडाचा ताका उखलून हाडला का एका प्रगतीचो उपाध्यक्ष तो आमकां लजे घालेणे फादराणे लजे घालेणे म्हणटा लजे घालेणे हाणें म्हणून पिवन पडचें खंय खंय पिवलो पिलो खंय 2 नाणी सोडयलें पिवंक पडलो हाडे पियेल्या उपरांत मागीर दिसारलें खालें म्हणून एक इश्ट आयलो भायर आयलो तोय गांवांत आयला या म्हणलो बैली बोट दिली दुसरे जाय आयलो म्हजे फ्रेंड जालो आनी तशें ताणें तोट काणेर या म्हणून गेले हांव बरी एक दीस मारलो म्हाकाय मारूंक सुरू केलें पियेलें परतून जे सोम्याच्या उतरां येया ह्या संवसारान दिल्यार ताणें दिवच्याक परतून पडटा मात काल येवटी पडलें परतून पडटा जेजून सांगलें कितलें पळया आज एक भुरगो आयिल्लो बरो मार्क काडटलो त्या दाडा 10वेंत आसतना आमीच कावन्सिलींग करना मॅथ्सान ताका 100 मार्क सायन्सान 100 मार्क इंग्लिशान 98 हाडयले आमी ताका उरल्यान कितले काड म्हळ्यार 60 काडले हे 3 तुवें वयर येचे म्हणून तशें ताणें इतलो बरो आयलो आतां परतून पिवसिता कांय ना म्हणून हांव रोडून आयल्या सकाळी पंचार आयल्या रोडून आयल्या कांय ना म्हणून कित्या मागीर पळयता चेड्याड उलयतना पोर्नोग्राफी म्हळ्यार अश्लील नाका पळोवन झोपडे ते नाका जाल्लें करतात न्हीद न्ही ते पळयतात येवटी पळयलो भुरगो फाल्यां परतून पळयना ताका परतून वरां घातल्यान पळयतात कळ्ळें की संवसारान दिवचें संवसारान कर्ण घाला तांचो वॉट्सॅपार हाचेर मोबायलाचेर परतून येवटी खबरो उलया 2 दीस खबरो उलया दिसा येताना 3 दीस खबरो उलया मागीर कितें जाय तुका जर तूं खबरो जाय तूं खबराळे जाताय जेवा तांकां पयशे जाय म्हणटा खावपाय तो सांगता इटालियन भाशेन तो सांगता खबरो उलयतना वोंट दाखोवप म्हणना जीप दामून धरा म्हणना जीप ताबोवन धरा म्हणटा तशें डांसा ताबो धरचे चोक्कोडी लोक आसलो वॅटिकनान तुमी पळोवंक पण एक क्लिप कर घाला इटालियन भाशेन सांगता तो जीप साबोवन धरा म्हणून बालमनशान जोर आसली जीप साबाचे म्हणटाना खबरो उलोवन तेन्ना जीप साबाचे परतून जाता राग इल्लो सायलो बायलेचेर राग काडलो आं फाल्यां परतून तुका सुरू जालो राखडी आम बायलेचेर भुरग्यांचेर परवां परतून ताच्या परवां परतून हप्त्यांत बालमनशाक कितले फावटी राग येता दादले मनशाक कितले फावटी राग येता दादले मनीस राग आयल्या खायला करतात हात उबारतात बालमनशाक करतात वस्तू उडयतात ह्या विशयात हांवें एक शर्माव घाला तो त्या दाळाक 10,000 लोकांनी पळयला युट्यूबार आनीक घाला आमच्या वय दिव्यवाणी टीव्हीच्या चॅनलान घाला तांणी घाला देखून तुमी पळया 10,000 एका दिसाच्या दाळ घाला आतां कितलो जाला म्हणून देखून कितले बरें येता णव लोकांक करता बायकांक करता 4 कारणां राग कित्याक येता ती म्हणून मागीर राग कसो काडी येत राग येना बरी कशें करियेत म्हूण घाला तुमी युट्यूबार वचा आनी दिव्यावाणी चॅनल घाला आनी सोदूंक कशें तुमी कोण भुरगीं शिकयताले तुमकां कशें सोदून वचाचें दायकर नायका बारी बरो तो उजो आमच्या हातून गेलो जाल्यार आमी शांती समाधान संतोश पळय तेन्ना घरा हाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां देव म्हणटा हे संवसारान दिवचें उदक रागाचें राग येवन तुवें केलोय जाल्यार फाल्यां येता परवां येता ताचे परतून राग येता कुटांब खंय उजो आसा थंय इंगळो आनी गोबर मात कुटांब कोण येता नाच जाता तशें देखून जेजू दिवचें उदक म्हळ्यार कुरपेची जर जेजूचो मोग कुरपा ही कोण नियाळटा ही आमच्या कळसांत उमाळून येता ती येरांकी पावता परतून आमकां बेजाराय येना बेजाराय ना खंत ना उजो ना हें ना परतून देवाची कृपा वळटाना तेंच पुरो म्हणलें बघटा प्रेज द लॉर्ड तृप्ती मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचे उतार
या रेतीरेचे द्यावक्या आज तुम्ही आगायलात ही कृपा तुम्ही 3 दिसांनी बरोवन सगळ्या वर्सा तुमकां ही इतली बराजेगी तुमकां संवसाराच्या थोड्या विशयांचेर गरजूच ना म्हणलें बघाचे प्रेज जालो हालेलुया देवाच्या उतराच्या 4:13-14 जो हांव 4:13 तुमी पेन हाडला जाल्यार हे देवाचे उतर बाय बरोवन पडून तुमकां गरज आसतना वचचें आनी तुमी नियाळ करचो प्रेज जालो हालेलुया हालेलुया अध्याय 4 13 आनी 14 जेजून जाप दिली उदक पियेल्लो एकलो परत्यान जावन येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच जावन येवचो ना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वाळटलें अळे हांवें दिवचें उदकाचें तें उमाळटा मागीर उमाळटा हांवें दिल्ली कृपा बरोवन पडयता संतोश बरोवन संतोशाची मागीर गरजच ना संतोशाची तितलो संतोश तुमच्या ते उमाळटा आनंद उल्हास एका तराचें बारीक बरें जाता देखून ह्या 4 दिसांनी सगळ्या वर्सां जाय जालें जेरमाय अध्याय 2:30 कड्या म्हज्या लोकांन 2 चुकी केली म्हणटा देव कळवळटा ताचें काळीज कळवळटा आनी म्हणटा म्हज्या लोकांन 2 चुकी केली 2 मिस्टेक केले 2च मिस्टेक केले कळ्ळें तें म्हणटा एक जिविताची जर दिवच्या म्हाका ताणें पयस केलो म्हाका ताणें फाट केली जिविताच्या जरीक म्हाका ताणें सोडलो म्हाका सोडल्यार व्हडलें आलें काले खणयले कोडसुले संतोष दिवच्या म्हाका सोडलो संतोषाक मोबायल खणयले संतोषाक मोबायल खणयले टीव्ही खणयली धारावाही खणयली मागणें सोडलें म्हाका सोडलें आनी मोबायल खणून ताचेर पडली आतां ताची गरज जाल्या पळया म्हज्या लोकांनी 2 मिस्टेक केले एक म्हाका पयस केलें मागण्या रजाक पयस केलें वण्णा तशें केल्यार वण्णें आलें ताका तितलें बादाक जातलें ना तांचो नाच जालो कितें म्हळ्यार ताणें म्हाका सांगलो आमचें संतोश दुडवांत आसा आमचें संतोश आळे घरांत आनी ड्रेसांत आसा ड्रेस घालून नवे ड्रेस नवीं कारां नवीं घरां एक परतून एक नवीं घरां केली संतोष मेळटा म्हणून तांकां हाये मेळोवन आतां डेजेस्पर जाल्यात अयो म्हज्या लोकांची ही गजगी देव वळवळटा जेरमायाच्या ग्रंथांत 2:30 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं ताणें म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो जिव्या उदकाचे झरीक वळोवणीच्या झरीक म्हाका सांडलो कृपेच्या झरीक ताणें पयस केलें ताणें आपणा पासत बांयो खणल्यो उदक गरूंक उपकारना त्यो फुडक्यो बांयो पुट्ट बांयो ताणें 2 खणयल्यो झरीक म्हाका पयस केलें मोबायल पुट्ट बांय बँकांत आसले पयशे एकावंटांनी पुरा पुट्ट बांय आमची व्हडली घरां पुट्ट बांय व्हडली घरां पुट्ट बांय म्हण कशें करता म्हळ्यार आयल्या वार एका तरणाटो आयलो तरणाटो म्हळ्यार 42 वर्सां देत 45 भितर 35 जावन हांवें प्रायस हाडूना 45 जाय तितल्या भितरलो तरणाटो पळोवंक भारी बरो तितलो बरो भायल्या भावन भारी ताणें एक पयशाचे उद्याक भारी व्हड पयशे केल्यात ताणें भारी बरे पयशे केल्यात ते घर पळयतना कळ्ळें घर म्हणना भारी एक घर बांदलां आमकां व्हरून गेलो आनी व्हरून गेलो आनी ताच्या बेडरुमा व्हरून गेलो फादर म्हज्या बेड्डाचे बरो विशय मेळोवंक म्हाका मागणें करा म्हणालो मागणें केलें मागीर बेड्डाच्या निच्या वटीर ताणें पिक्चर केलो मोगाचें म्हाका भारी खुशी जाली ताणें सोडून एक आर्टिस्टा दिलां ताणें सोडयलो एक रूख मोगाचें रुखाच्या पोंदा थोडे कावळे आनी पुराय उशीर ते दिसता आमकां कावळे खाडे रुखाच्या पोंदा आसा गेली जातात ताच्या मागीर थोडे रुखाच्या पांड्यार बसल्यात थोडे रुखाच्या वयर बसल्यात थोडे रुखाच्या तकलेर बसल्यात सुकणी ताच्या मागीर थोडी सुकणी रुखाच्या वयर उठता रुखाच्या वयर मात उठतात एक सुकणें ताच्या वयर उठता अंतराळार ताच्या वयर आनी एक सुकणें एक काले घे म्हणटा सांगलें फादर आमच्या गांवांत आमच्या वाड्यांत आमी तरणाटे आसुरली हांव तातूंत तरणाटे थोडे आतां बरे हुशार आले वयर वचत आले आनी गेली जातात येवन आनी काले नाटी सुकणी जमीन बसली हे 10-12 जण आमच्या वाड्याक आतां या आमकां म्हज्याच प्रायचे थोडे व्हड उकडे खासा पेजनाची जिणी जाल्यार कस जातात आतां ह्या स्थितीक येवन पावल्यात
मागीर हे रुखाचेर बसले पळय थोडे दावी पिवसी करून खाल्या घालना आनी प्रत्येकीचे बरे जाल्यात वयर येयल्यात फादर थोडे बापायच्या तोटांत आनी बरं काम करून वयर येयल्यात आनी इतलेच आयल्यात ते इतलेच ही सुकणी रुखार आले रुखाच्या तिका वयल्या फाटार बसली थोडे घालपाक वचून पयशे कर फादर आनी पुरा थोडे घालपाक गेले जाल्यार पिवून पिड्ड्या जावन धरणीरात कावळे धरणीरात थोडे वयरात मागीर ते वयर आलो एक तो म्हजो एक इश्ट फादर तो बरो शिकोवन बायल्या भावांक आनी वयर आलो हांव फादर तो म्हजेतले वयर येद व्हडलें घर बांदिल्लें इतले आले कोणूच ना आमच्या पिरगजीत ह्या वाड्याक तो वयर आलो हांव देखून म्हजी सगळी जिणी तांचो दाखयता आनी तो व्हडलो सुकणें एकलो ती तो म्हजो बापूय फादर ताणें काडली खस पळ्या बदल ताज्या हातांत काल्या पळ्या बदल कोरें पिकतात आनी ताज्या पांया कड्या हातांत ताची कोयतुलो एका हातांत सोलो घाला म्हजो बाप तो आनी ती आयदनां किद्यान ती म्हजी आवय फादर माय ताणी खस काणयेन तोट केल्लें म्हाका शिकाप दिलें भयणीक म्हाका आनी शिकाप दिलें भावाक आनी पुरा मागीर आमची वाट गेलें हांव आनी ह्या हंताक येवन पावलें हांव सगळें ताच्या बेडरुमाच्या तुमकां कळना ताणें सांगल्यार मात कळटा ती सुकणी कालेंगी ती बाल मनीस पळोवन तो दादलो मनीस पळोवन कोयती आनी पिकास कोरें कालेंगी म्हणून ताणें सांगताना आमकां पुरा कळ्ळें सगळें चित्रान दोळ्या मुखार आयलें तें व्हडलें घर जालां वयर रुमा आनी पुरा पळयलें बेजार केलें मागीर आमकां बरी खापी आनी दिली फॉरेन्सीक ग्लास व्हडले ग्लास बरें जाता खापी आनी परत दिली सकट दिली आमी उठोन येता म्हणटाना फादर म्हज्या रुमांत हे करतली मागणें म्हणा म्हाका समाधान ना केदो पोर आयतारा 3 दीस जाले मात्र बेजार कर देखून म्हाका बगलें तुमी येवन बेसांव गेले तुमी खंयच्या घरा आयल्या काय पळयलें देखून तुमी येवन बेसांव गेल्यार म्हाका 3 दीस जावन न्हीद ना काल म्हणटाय ह्या घरांत न्हीद नासल्यार बिल क्लिंटना बरी आसा ट्रंपाच्या घरा बरी आसा हें घर ट्रंप अमेरिकाचो ट्रंप आतां ताचे जिणे ते कांप गेला लोकांक नांप गेला ट्रंप तीन गेला कांय सुकना काले म्हणून पळयताना काले म्हणटाची ती भुरगीं आनी ती कोण म्हळ्यार ते दादची ताचे फ्रेंड्स हांवें ती ताचेच वकाल म्हणून ना वकाल की हांव तांच्या घरा वचोवला दोगां भुरग्यां म्हणून येना म्हणटा ताका एका समा पडत थाळ पडत काले सोडून चटापिटी जाला कटापिटी घरा ताका संजेर येता येद व्हडल्या कोणाक बी म्हूण बघता वकाल ताच्या सांगताना येद व्हडलें घर आनी परत बांदून जर लेखां कंप्लीट केलें एक रोडलो म्हणी पळयल्यार तें उशें काडलें तेंचें उस्क्यात दवरलें रोडलो म्हणी पळयल्यार ना तेन्ना 15 ताच्या फाटीर हात दवरलो येणें हांवें हात दवरलो काले बुजयता हितून सांग काले म्हूण बुजोवंक जाता खंय मेळटा कुत्रां बुजोवंक मागीर आमी रावले हांव 8:30 वरांचो तांणी रांदलें मागीर थंय जेवले हांव 9 वरांचेर फाटीं येयलें देखून आमी व्हडल्या घरांत न्हीद मेळटा व्हडलें कितल्यागे लाखांचें कटलें तें बिटे मारा म्हणालो तो बिटे काले म्हणालो तो काड्यान पेंट काडूंक ना ताका व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू हाडून दवरल्यात कितल्यागे करोडांचे त्यो वस्तू पुरा घराक आनी मोल आसा न्हीद आगी जिविताची जर आगी जिविताची न्हीद दिवची जर आगी देखून जेजू त्याची जिविताची जर आल्यार आमच्या घरा पुरा आल्या बरी तुमी आत्मज्योती आश्रमाक आयल्यात पण हांगा तो लागीं सिटी आस्पत्रे लागीं आत्मज्योती आश्रम कावन्सिलींग सेंटर हांवें MSc फादर बी MSc कावन्सिलींग आनी सायकोथेरपी म्हणटा हांव डॉक्टर पिडाक गुण जायनासल्यार आमचेर धाडटात थोडी पिडाक गुण जायनासल्या वेळार धाडटात पोटान दूख वखद दिवन दिवन गुण जायना आमच्या थंय धाडटात 1 पटीन 2 पटीन गुण जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाच्यानो गुण करचें देवान थोडे पटी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जिविताच्या जरीक धरूंक आयले आमी हांगा जिविताच्या जरीक धरूंक आयले हांव आनी ती जिविताची जर आमी धरली जाल्यार आमी ताणें घेवन जिविताची जर आमच्या थंय आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक घडी बरोबर रावया आनी एक संसार म्हणया काळी सापडचें म्हणना जेजून बरें केल्लें पळोवन संतोशान हें गंथार बरयलें आमी
आणि एकंदर 1,00,000 लोकांनी पळयला युट्यूबार आसा तुमी मागीर घरा वचूंक जाय जाल्यार गेली आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देव तुजी सताय आमकां देव तुजी सताय म्हणयान गीत आमचे संगी तूं आसा केदाळा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देव तुजी सताय आमकां देव तुजी सताय व्हडल्यान म्हणा एकच लायन व्हडल्यान म्हणया आमी देवाक कशी करूंक हे व्हडल्यान म्हणया एकच लायन आमचे संगी तूं आसा केदाळा सुखा दुखान तूं संगी आसा दोन लायन्यो म्हणया आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देव तुजी सताय आमकां देव तुजी सताय बरो आसा तुमचो ताळो बारी बरा म्हाका खुशी जाली वय 17 सीडी आहात मागीर तुमकां ते बाटल्यान दवरता हांव घरा येताना तुमकां कितल्यो जाय वरच्यो ओरिंत कांतारां आसा तूं तुमी आयकुनची आनी देवाक स्तुती दिवची सकाळी उठताना एक घालून सोडा एक सीडी घालून सोडा ते धर्माक फ्री तुमकां ते आसात येताना वरच्यो तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देव तुजी सताय आमकां देव तुजी सताय आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देव तुजी सताय आमकां देव तुजी सताय कष्टांत आमी पडून वेताना आमचे संगी तूं आसा जेजू आदार कृपा तुजी दिवून आमकां सांबाळ चलयताय जेजू आमकां सांबाळ चलयताय जेजू आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देव तुजी सताय आमकां देव तुजी सताय बच्चा मगाच्यान रायाच्या ग्रंथांत रायाचो पयलो ग्रंथ रायाचो दोन ग्रंथ आसात पयलो रायाचो ग्रंथ दुसरो रायाचो पयलो रायाचो ग्रंथ 20:28 20 आनी 8 तो बेन हादाद म्हणलो दुस्मान राय पाकिस्तानाचो राय दुस्मान राय सांगता इस्रायल पद्दतीचो देव गुड्याच्या वयर मात्र आसा गुड्याच्या वयर म्हळ्यार पर्वताच्या वयर म्हळ्यार संतोष सुख समाधान पयशे लुडू गम्मात आसतना सुख संतोष आसतना देव संतोष सांगाता थंय कणवे येयल्ले खणयंत गुड्याच्या थंय शेतला कश्टांत तांचो देव ताच्या सांगाताना देखून आमी कितें करचें इतले राय चलवाले जाल्यार गुड्याच्या तकले चलवाले ते गुड्याच्या तकलेर इस्रायलाचो लोक ओडलो न्ही तांचो देव ओडलो तो तलवार काडून आमकां लगट काडटा देखून एक उपाय करया म्हणटा दोग राय बेन हादाद
आणि तो अनेक दुश्मन राय दोघी जण सांगता मेळटात इस्रायल परते शिकेचे बोधू एपटे तांचे सत्यानाश करपडी जे म्हणटात इस्रायल परता सकल तांच्या गांवांत या जेरुजालेमांत या थंय सकल वचून गुड्यार आमी जगचे नाका सांगचेच नाका सकल हलक्यांनी तोटांनी काम करतना विशिस्त मारया तांकां तलवारी पण व्हडलें सैन येता व्हडलें सैन व्हडलें सैन येता व्हडलें सैन्य या म्हणून आनी येतात कित्याक गुड्याच्या तकलेर कित्याक नाका पर्वताचेर कित्याक नाका सांगा पळया कित्याक पर्वताचेर कित्याक झुजचें नाका पयलींचे पुरो झुजां खंय जाल्यात दाविदान झुजल्लीं झुजां खंय जाल्यात पर्वताच्या तकलेर या पटीन पर्वताच्या वयर नाका आमी फलक्यांनी खणवे पर्वता बेट्टाकडे खणवे पोंदा या म्हूण कित्याक सांगा पळया कित्याक ये देवा केलें पर्वताचेर तांचो देवाचें आदारपण आसा देव झुजता देव तांच्या कश्टांनी काम करतना नश्टांत तांच्या पिडयेंत देव ना ताच्या सांगताना पर्वतां संतोशाच्या वेळा मात वयर मात देवा सकल देव ना म्हण तांचें चिंता कोणाचें दुस्मानाचें ताचें नांव जालें बेन हादाद म्हणल्याचें पर्वताच्या तकलेर देव आसा कश्टांत देव ना म्हण देखून ते दुस्मान खंय येतात झगडे करूंक फलक्यांनी खडयेंत थंय खणयेच्या मुळाक येतात पर्वताच्या सकाळीं उठ्ठाना व्हडलें सैन आयलां इस्रायलाचे म्हणटात की थंय दिबे घालतात देवा खातोबर मागतात आली खंय ती तलवारां खणयतात मागीर खान जालें पळय वाच्या 2028 Praise the Lord. Praise the Lord. 20 आणि 8 देवाचो एक मनीस आयलो आनी ताणें इस्रायलाच्या रायाक म्हळें अशें म्हणटा सर्वेस्वर आराम घरांनी सांगलां सर्वेस्वर दोंगराचो देव आनी न्हय मैदान सुवातेचो सकल ना ते म्हणटात एकलो येवन सांगता राया कडेन अशें जे दुस्मान म्हणटात इस्रायलाचो दोग दोंगरा वयर आसतो देव तो दोंगराच्या वयर आसतो फलक्यांनी ना तो देखून आमी फलक्यांनी वचून इस्रायलाक दिवशी मान पडया देखून ताचें व्हड सैन तुज्या आदीन करतलो आनी हांव सर्वेस्वर म्हूण तूं जाणा जातलो आतां ताचें व्हड सैन फलक्यांनी येता देखून तूं सर्वेस्वरा जाणा जातलो कोण गे म्हणून कश्टांत आसतो देव म्हणून आज तुका कळटलें तुजो देव माझ्या करतना दुबाय आसतना व्हडल्या कामार आसतना व्हडली घरां बांदतना मात न्ही तुज्या कश्टांती देव तुज्या सांगात आसा कश्टां नश्टांती तूं वळवळटनाय खरी एक दुकान तुजें पळयता देव तुज्या कश्टांती तुज्या सांगात आसा आज जावन तूं हेय शिकतलोय जाणा जातलोय तेजो व्हडलें सैन तुज्या पांया म्हळ्यार मारून घालता पळय इस्रायला Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हांवें इटालियन गेल्ल्या वेळार रोमांत शिकताना थंय एका पिरगजीन येतालो आनी थंय म्हजी गद्दे इटालियन भास बरी येना मस्त तिकेचे कश्ट 2 वर्सांनी म्हाका शिकोवंक जावना तांकां हांवें शर्माव सांगलो एक मागण्या वेळार मागीर तांकां अर्थ जालें तें कालें म्हणटा म्हणून हांव एक 8 वर्सां उपरांत गेल्ल्या वेळार लोकांनी जिखून दवरून सांगलें तुवें सांगलें न्ही फादर आमकां आतां कळ्ळें लोक देव आमच्या कश्टांत आमच्या सांगात आमकां कांय दीस सांगिल्लें बेन्नादादाचें गडीत दुस्मान रायचें येवन तो सत्यान आसतलो आमी बरें वाचलें घरा वचून तुमी सांगिल्लें आतां कळ्ळें 5 वर्सां उपरांत म्हाका अजाप जालें इटालियन लोक तो कशें तांणी जिखून धरल्या पळय ल्हान व्हडलेच्या इगर्जीक हांव येतालो येदी लोक किल्लो सोड येदी तिगर्सपाक पोरणी इगर्ज तिरगस थंय येतालो चेरिनोला म्हणल्या कडेन आनी त्या लोकांक 5 वर्सां उपरांत तांचे नोट्स बरोवन हाडले आनी तुवें सांगलें बरोवन दवरला म्हणून इगर्जी तांकां बरोवची सोय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव आमच्या सुखान मात आसा कश्टांत देव ना वय की
कस्तान देवा सामकेले आतवेर जाला एक तुमकां बगलांगी तुमच्या कस्तान देवा साम बगलांगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोठ्याच्या न्हू म्हाका आनी हैदराबाद रिना म्हणलें चेडूं आयलें रिना म्हणलें फादर तुमी आस्पत्री घेवन मागाचे आमच्या एका सेऱ्यांच्याक आयिल्ली तुमी येवन मागलें तो वाचलो तुमी येजे ती घडीत म्हज्या मावशेची घडीत पुरा त्या चेडवा सांगलें हांवें ते आशेता फादर तुमी येजे म्हणून खंयच्या पिरगेजीचें ते आमचे समोरचीचे न्ही फादर मागीर कोण ते म्हजे फ्रेंड मागीर खंयच्या जातीचे ते हिंदू फादर ताका आमी येवंक आनी प्रजाता घेवन हांव फादर तुमकां राखून रावलां फादर हांवें मस्तू फोनाक केली तुमी काडूं ना आमी रेत्रे गेल्ले हांव देखून काडूं ना म्हळ्यार रिना कडेन तर तुमी हेजे फादर ते राखोना गुरुगड बांदलो इफी कम्स आय एम हील्ड टोटल हील्ड म्हणून मोगाच्या न्हू म्हज्या दुस्मानाक किती पिडा येवन गो ती खरी पिडा म्हळ्यार ही मांसां पुरा उदाक कोणची मांसां बोळना आळे अशें उकलीचें जाल्यार हें मांस जायचें आमकां मांस ही मांसां आमकां दनपाणोवची नाका आडां वयतकच वचना आड आनी मांस खायचें तें पळोवन देवान आड आनी मांस जावं न्हू ह्या विज्ञानीनी कॉन्क्रिटाचे बिल्डींग सुरू केल्या कॉन्क्रिटाचे त्या कामा भितर रॉड घालतात ते आडां बरी सिमेंट आनी जेल्ली घालतात ते मांसा बरी त्यो कांबे कितले वर्सां घाल्यार पडना अशेंच रावतात ह्यो जेजी घरां रावतात कितल्या माळयेची बिल्डिंगां रावतात रॉड घालतात कॉन्क्रीट घालतात तशें ही मांसां काम करनासल्यार आत वयर वचना जे दिली जाल्यार ते सोबिता चेडूं तोंडां पूण ताचें मांस पांयाचें मांस हाताचें मांस करगोची पिडा खंय खूब ऑटो इम्यून डिजीज म्हणालें ऑटो इम्यून डिजीज सोबिता चेडूं चेट्टीचें चेडूं मस्त सोबिता हाचें फ्रेंड ते ताचो नवरो बायक थंय आसा कामार व्हडलो कामार ते इंजिनियर रिना इंजिनियर ताचो नवरो इंजिनियर हाचो नवरो इंजिनियर ती क्लासमेट्सां ताची आनी एक भयण बाळान जालां घरा देखून आवय ते येवंक जायना बापूय कामाक येता देखून हे रिना वचून ताची सेवा करता खाले म्हूण नाका आतांच्या काळार सून बाळान जावन रेडी जाता म्हणटाना माय खान करता सुणेक सोडटा आनी सीदा दुये कडची दुबाय येता कितल्यो बायो वचनात गी 9 महिने जाले गी म्हणटा परवतात 9 महिने जावन 9 दिसांचो 1 दीस जाताना हिची तिकेट आयली ती मात येता गी मांवाक कॅपण काडून येता मांवाक कॅपण काडून येता जाल्ली गजाल तुमचे तांची दोळ्याक दोळी कावन्सिलींग आयिल्ली आनी ते सुणी कांय चिल्लार ना मायन केल्लें खायना म्हजो न्हू बऱ्या कामार आसा कित्याक खायचे ताचे 5 लाख आसात म्हणून आतां इकरा जाताना एकलो कोण घेता गेटी कडेन टोमॅटो न्ही खालचे आं टमाटो खंय मग ती खबर सुरू जाला आतां टोमॅटो आनी ॲपल आनी परत सुरू जाला आतां राती 11 वरार आनी खंय म्हणया आमच्या टायमार राती 11 वरार आमी खंयच्या न्हिदेंत आसलेल्या आतां जेवचो टायम 11:30 12:30 1 ताणे हाडिल्ल्यो पयल्यो पोटल्यो काडून त्यो पोटल्यो खावन हें देखून तूं पोटा आवय कडेन उलयला कांय करना ही गिसरावली काणी जेन्ना ही सगळी आसताली म्हणून ये बैसन बॅग आनी काणयोन वी आर गोईंग टू दुबाय टू माय डॉटर म्हणून मामा सी सन इज हियर माय डॉटर इज देर म्हणाली ती गेली तुजो सन हांगा आसतना म्हजो बाण्ण तें म्हजो बाण्ण व्हडलो तें तिच्या दुये कडची गेली ती दुबाय हाका सून गेली हेवान सांगी हाका यो नो आयडियो आणखी 9 दीस आहात डॉक्टरान 9 दीस दिल्यात हाका पोटांत वयर पडलो मागीर कामाचें जवलें कामाचें जवळ वचून डॉक्टरान आपूण फुडें आसपत्रेन वचून एडमीट जावन दुसऱ्या सकाळां जालें हे संवसारांत खंयची गजाल आसा जिविताची जर नासली व्हडली घरां जिविताची जर ना बगसान येना ती धाकटी चेडवां तशीं करतात म्हूण आमी तशें करचें न्ही आमी रावण ताचो बांयचेर काडून ताका वाट दाखयताली मोग म्हळ्यार वो जिवीत म्हळ्यार हें कुटां म्हळ्यार हें म्हण दाखय जालें नाका पळया हांव कांय चूक म्हणना एक बुद्धी शिकोवचें भोव बरें पूण ह्या नोंदणी ह्या कश्टांच्या वेळार गी
चेडू वचें भूस शिकलेंगी वोलें कंपाऊंड गेलेंगी आतां माय म्हणटाना भितर येताना माय भायर येताना माय गोर तेच्या घरा गेल्ले आमी माय 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 तितलें म्हळ्यार आनी एक गुरवार जालो वचनाका आमी आतां ज्यो आज्यो माय दाग दितात कसो दिता कोत्तागी थोड्या मायकी तिका कोत्ता हें पळयना म्हाका कशें हात पांय गट आसा करूं व्हरून खंय आश्रमांत घालता देखून आतां आसले दीस आमी चार विमानार भोंवंक काडटा आमची विमानार भोंवन तेंता आतां ऑस्ट्रेलिया आतां दुबाय आनी खंय वयताय भोंवन दी मागीर तिका आश्रमांत घाले पाकू मागीर आश्रमांत घाल्ल्या बरो वचोंक आतांच्यो माय म्हातारी कांय चिल्लार ना ती थोडी आमकां थंय बीन बरी हात बसोवन देव बरी कुसार रोळोवन आश्रमांनी थंय हांगा तरा वयताराचे हात आसूं दी आतां तशें देखून हें पळोवन म्हाका मस्त बेजार जालें तितले आमी आस्पत्रेक गेल्या थंय चेडूं वोवलें रोटलें आमकां पळोवन तुमी गूण करता सदां गूण जाता म्हणून मागीर मागणें केलें ताका आमी मागणें केलें म्हाका बगलेन खालें म्हळ्यार फादर ह्या वर्सा हांवें वर्सा तांत्या खाय नासली फादर मास मासली खाय नासली हांव येपली मास खावना मासली खेळान तांती केलां म्हणून हांवें म्हळें रिना तुवें मास मासली खेळ नासतना केल्ल्यान संपादनें देवा मुखार जाल्यार हांव सागी म्हण म्हाका पिडीत ना बरे पूण आसूं पुरो ना म्हाका बोगान हांव सांगूंक वचना पूण ह्या खरेंच मात ह्या अणभवाच्या थंय ह्या नमणेचो सोमया थंय बायबल ताचें सोडनासतना वाचतो ताच्या मात्रेनी ताच्या कुटुंबा थंय ताच्या न्हवऱ्या थंय तुवें सांगलें पूण आयकताना तुवें हाडिल्लें हांवें तूं व्हडलें मिशनरी हें तुजें प्राजेताक काळ जाल्यार हांव मानतां म्हज्याकी तुवें ग्रेट म्हज्याकी एकमेट कुरपेच्या जरीत तुवें आसाय म्हणून हांव खातीर ह्या वय खरेंच मान जाल्यार तुवें कुरपेच्या जरी कारोवन धरलाय म्हणून हांव वखपाता म्हळें ताचें काम करता नर्सा कडेन सांगता दावारांचेर येताना मातशी व्हरता ताका कडी करता सकाळीं ताका 2 तांत्या हाका 2 तांत्या ताका इल्ली रांदय हाका इल्ली रांदय ताका मुगा इल्लो मूग हाका इल्लो मुगा इल्लो मूग हें खावचें हें आमी आश्रमाचें रिणा सांगलें त्या झाडाक रिणा हें खाशी जाल्यार तुका टायमार न्हीद पडटा तूं बरोच वगडा खाता तूं एग्जामाक बरें मार्क काडटाय ह्या झाडाक आमी सांगलें ही आश्रमाचें खाण आमचें सकाळींचें आमी शीत चापाती आनी खायना आश्रमांत शीत पळयनासतना कितलीं वर्सां जालीं गी तांदळान केल्यो इडल्यो तांदळान केल्यो पळयनासतना कितलीं वर्सां जालीं अशें केल्ल्यार म्हजोय उडास तेंच्या बायबलान थंय हांव गेल्लो उडास फाट्या देखून येदोळ कुडीचें खाण शीत जेवल्या कारणान आमकां येदोळ्ळे पोटांत सोराप करून घालता थोड्यांची येदोळ या खाणची थोडे हैदराबाद येदोळ लोक खाय 7 मिटर जायते बुके घट्ट जेवचे शीत जेवल्या वरवीं गोडशें केल्ल्या वरवीं पुरा हें कुडीचें कॅन्ट्रा वयर सराप घालून गिड्डे पुरा जावचें हाच्या वरवीं ह्या सगळे वरवीं आनी नेसेसरी फॅट फॉर्मेशन हें पुरा वचून बारीक जायचें जाल्यार पोटगीट वचायचें जाल्यार शीत आनी पुरा उणें करचें कोण पळय गाद्यांनी काम करता तांकां पुरा तें फॅट फॉर्मेशन जायना तें जिलोन येता नाका फॅट फॉर्मेशन तसलें खाण केल्यार कितें सपोज सकाळचें रांदय आनी ते खाता 2 वरां इल्लीशी मातशी इल्लीशी रांदय आनी नाका आनी आमी मागिल्ल्या उपरांत ताच्या हाका चड बोड आयलें म्हणून सांगना तें उणें जावचें रावलां आतां घरा येयलां ताका घरा वचत म्हळ्यार घरा वचून घराचो ट्रिटमेंट करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज जीसस एकल्यान मोग केल्ल्या कारणान कुटुंबांत फूट आयिल्ले आसतना काल कली ऑटो इम्यून डिसीज आनी पळय येतात तकली पडची न्हीद ना 3 वर्सां जावन निमाणें काल जाता पळया बोळ येता तकलेचे पिडेन ताका अशें सायकॅट्रीक दोगांनी येतले कावन्सिलींग आनी पुरो जाय ताका क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकिल्लें जाय ताका देखून ते म्हाका मॅसेज घालता ते भुरगे आनी हांव ताका सदाळे देवाची उतार दिवन आनी ताका बुजयता आनी ताका मस्त संतोश जाताना कूड काम करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या बाब भयणीन आमी हें येता देखून आमची तिनी वर्ती जावन दी देवाच्या कृपेन भरली जावन दी आमकां एक संतोश येवं दी प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्परा जय जय. हालेलुया. एक घडी उभ्या राहून आमचे संगीत वाचाय म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी ते कंटा आमचे संगीत आसा सुखा दुःखात सगळी आसा जेजू दिल तुझीच आसा आमका दिल तुझीच आसा आमचे संगीत आसा सुखा दुःखात सगळी आसा जेजू दिल तुझीच आसा आमका दिल तुझीच आसा आमचे संगीत आसा सुखा दुःखात सगळी आसा जेजू दिल तुझीच आसा आमका दिल तुझीच आसा. बसया. मगच्यानो ब्रदर रोजर म्हणल्यार तुमी आयकलां म्हणना कित्याक म्हळ्यार हांगाचे निर्माणकाचे कोणाचे भुरग्याचें नांव यूथ लिडर तेच येता म्हणून हांवें पळयल्लें आसा. कुमक इल्लीशी ताका वचूंक विचारल्याक आमी इल्लीशी कुमक केल्या. हांगाच सोदतो तुमच्या भुरग्याची समजिता कर्नाटक चडून विचार समजूच ना इल्ली कुमक विचारना इल्ली पुरा तेदा मस्तोच सांगताली तेच जे गेल्ले तेच जे ब्रदर म्हळ्यार ताणें एक्युमेनिकल सेंटर केलां. एक्युमेनिकल म्हळ्यार थोडे प्रोटेस्टंट न्यू लायफ तशें म्हणून आमचे मदें सगळें जालें देखून ताणें खाली केलां म्हळ्यार आमी जगण पडून आमी माय मोगान आसा जे म्हणून ताणें ब्रदर रोजरान एक एक्युमेनिकल सेंटर केलां फ्रांसान. तो पयलें खंय आलो पयलें तो आफ्रिकांत आलो जायर म्हणल्या कडेन आसलो. आफ्रिकाच्या जायर म्हणल्यार ताचें घर व्हडलें घर आलें थंय आसलो तो दिसांक काम करना आलो. ताच्या घराच्या फाटल्यान एक अनाथ आश्रम घराच्या फाटल्यान एक अनाथ आश्रम. अनाथ आश्रम म्हळ्यार खंय गत नातली बॉम्ब फुटोवन आनी भुरगीं दर्येक कितें आफ्रिकान चली लढाय जाता आतां फायकत जातात आतां आत्महत्या जातात जाल्यार भुरग्यांक हिंसून हाडून त्या आश्रमांत दवरलां भुरग्यांच्या अनाथालयाक. आका एक चडूं भुरगें जल्मालें. ते 4 ल्हान भुरगीं आसतना जावन ताका एक तरी पिडा 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 7 वर्सां जाता डाक्टराक कळ्ळें ते भुरगे 5 वर्सांचे 4 वर्सां जावन 5 आसली ताका तेदा ताका फोप्साची पिडा आसा कळ्ळी फोप्साची पिडा. त्या भुरग्याक 10 वर्सां जाता म्हणसर दुसऱ्या भुरग्यांनी खोंकली काडूचो आनी थोड्यांनी खोंकली काडटाना चली म्हणी ताच्या तोंडांतली बॅक्टेरिया येत जाल्यार ताचें खोपीस फुटोवन मरता तें कुसोन मरता त्या फोप्साची पिडा. देखून ताका दाळे मास्क घालून ताणें भुरग्यांक ताच्या घराच्या फाटल्यान गार्डन आसा ल्हानशें गार्डन थांबून खेळचें त्या भुरग्यांक. एक दीस बापाय तूं चडूंक खंय गेले ग्रेस म्हण ताचें नांव ग्रेस क्या कुरपा ग्रेस क्या सोदताना सोदूंक गेलो बापाय फाटल्यान सोदताना हे वणीच्या अशें मोठी या हाच्या कंपाउंडाक ती आनी आश्रमाच्या मदें योदो फागोर आसा फागोर दोरो योदो मोठो दोरो बदला तिशिलांनी इशीन येवंक ना इशिलांनी ती येवंक ना योदो मोठो उपाक दोरो आसा. तशें थंय हांगा खंय उदकाचो शोळर मारून फागोर फुटात पडना म्हूण देव म्हणून ल्हान बुराक केल्या फागोराक. एक बुराक हांगा एक बुराक वयर एक बुराक थंय केला नाचो तो फुटी येत म्हणून ताका. एक बुराक सकला हें चोडून ह्या बुराक ही चोडून ती रावना पळय लायलो दुसऱ्या दिसा पळयतना चोडूंक घ्या ग्रेस घ्या म्हणटा बुराका घ्या तो साप फुल्ल भितर घाला त्या बुराका भितर घाला अशें बुराका भितर घालून ते चोडूं रावला. बापाय पळयलो खाली हांगाच आले ह्या वेळार हे हांगाच म्हणालो तेणें गेलो बापाय फाटल्यान वचून त्या आश्रमा भितर वचून तांच्या आश्रमांतल्यान भायर येवन तांच्या कामां डायतना तेणें पांय पडूल्लो त्याचे बँडेज पांय पडून रगत देंवता बँडेज घालून कपडे दिसता ताका बँडेज तो चरको 2 इटे दवरल्यात हे चोडून 2 इटे 2 इटांचेर रावन पांय घाला ताणें 2 फातर दवरल्यात ताचे वयर रावला आनी त्या बुराकांत हात घालून हाच्या हाताचेर ताच्या हाताक हे चेडवान घट्ट धरून तें कोण म्हूण हाणें पळोवना
येईन सोडून कोण खेळत्या करतो ना तो 5 वर्सांचो भुरगो येईन ताका आवय बापूय पुरा बॉम्ब फुटोवन मेल्यान आची आवय सकाळी उठोवन नर्स ती थंय गेल्या आस्पत्रेक गेल्या वो रोज डायरेक्टर थंय गेला घरा एक भुरगें कामाचें जेवण काय करता कोणी नात एकामेकाक हात दवरून बुजयता एकाच्या हाताचेर आनी एकले हात दवरून तोंड पळोवना कांय ना स्पर्श मात्र टच मात्र एकल्याच्या हाताचेर आनी एक हात दवरून ती रावल्यात 1 वर 2 वर बुजयतात सगळ्या दिसाची बुजोवन पुरो मागीर चेडूं येता हॅप्पी आसा खंय हात दवरतना गोना भुरगो ना तिशें ताचो पांय दुखू या बँडेज करून आपण येला गोना जाल्यार तो येता म्हणसर हात दवरता पुरो आज खुर्सार आमचे बसोतो हात कुसायलो सोडोवंदार ताच्या हाताचेर आमच्या हाताचेर ताचो हात दवरून तूं आशेव नाका तुमी संजेच्या वेळार तुमकां जायतीं राटवळां आसलीं कितलीं कामां आसलीं तुमकां त्या कामाक माडयेचेर हात दवरचो आनी फाल्यां दवरयेत कामाचेर आमचो हात घालचो फाल्यां करियेत आज जेजूचेर हात दवरया म्हूण तुमी आयल्यात जेजूच्या ह्या साक्षान बरोवली तुमी सगळ्या वर्सां तुमकां बुजोवन सुटची ना सगळ्या तुमच्या जिणयेक जाय पुरती बुजोवन ह्या रेटिरेन मेळटली सोम्यान तसो हात तुमच्या काळजाचेर दवरूंक आशेता तोच सोमेजो क्रिस्त ताच्या स्पर्शान आमकां कांबरता ताच्या बुजोवन आमकां दिता खरी एकल्याक आमच्यो दुखी म्हणल्यार खरी एकल्याक आमकां आमची बेजाऱ्या म्हणल्यार ल्हानपणान आमकां दुखयल्याक आमची दुखयात कोणा कडेन सांगूंक जायना ती सोम्या कडेन मात सांगयेत ती ते गायी भितरले गायी जेजू मात गुण करियेत तोच सोमी राखून आसा कुर्सारा हात उसयिल्लो हात उसोवन दवरिल्लो विस्तारून दवरिल्लो सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका बुजोवंक काय आसला ताची बुजोवन आमी काणया सगळ्या आमच्या जिणयेक जेजू बुजयता सुखान दुखान तो आमचे सांगात आसा आमकां सोड घालिना दुस्मान राय इस्रायला लगड काडून कश्टांच्या वेळार आयलो जाल्यार देव कश्टांच्या वेळार आसलो गुड्याच्या तकलेर मारणी सोतोसान मारणी पयशे दरबास आसतना कांय रिणाक पडल्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा भलायकी बरी आसतना वयर मारणी कश्टांच्या वेळार पिडेन ती बेड्डार न्हिदल्या वेळार पडुल्या वेळार आमच्या बेड्डाच्या बगलेक तो बसोवन आमकां साथ दवरून आसा आमच्या कुटुंबाचेर आमकां दुखोवन आमची काळजां बेसान केल्या वेळार आमचो देव सोमी जेजू क्रिस्त ताचो हातान आमच्या काळजां दवरून आमकां बुजयता तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा तो आमकां ह्या 3 दिसान बुजयता सगळ्या वर्सां जाय जाली बुजोवन तो दिता सगळ्या जिणेक जाय जाली बुजोवन तो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताका जावन दी महिमा आतां आनी सत्नाच्या सत्तां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इजाया प्रवादी काले सांगता पळया इजाया प्रवादी 9:13 49 13 तो काले म्हणटा पळया हांव म्हज्या लोकांक सोड घालचो ना तांच्या कश्टांच्या वेळार बुजोवंक हांव रेडी जातलो बुजोवच्या वेळार चिल्लाराचे संगतीनी एका मरणाच्या घरा गेल्ल्या वेळार बापूय हांव चित्त सरला जाल्यार त्या घरच्यांक बुजया पळयात तुमी कितेंय म्हणा पळयात तुमी उलय लक्षांक दूख चडटा बेश्ट काले म्हळ्यार आमचे बरी आमी येचे मुगेत रोवचे मती भितर सर्वेस्पर देवा तूं जेस्ते म्हणे वळवळटाना आंजाक धाडले ह्या घरा काडे वचपाणे हांव चित्त सरला तांकां बुजोवंक उतरना अंत आंजान धाड बुजोवंक तांकां तिच्या पत्नीक आनी त्या भुरग्यांक बुजोवंक आंजाक धाड म्हणून आमी मुगेत रावन मागचें घरा 1 वर 2 वरां मुगेत बसचें कांय सट्ट मागणी केसांनी परत जायते म्हळ्यार परतून परतून समाज जायना मुगेत प्रशांत मुगेत त्या सगळ्या त्याला पदरापणे बसचें तांणी खाली सांगल्यार आयकोचें इतलें दितलो थंय करतलो इतल्या बरें केलें पुरो आयकोचें हांगा बीक घाल्लें तें गेट काडली म्हणटा आमच्या तोंड गेटीचें बीक आमच्या तोंडाक खंय म्हळ्यार हे कंथार म्हणजे एक 2 मागणी म्हणची तितलें ल्हान मागणी ती काळजां जावन आयली वाचचें गितचें कांय ना वाचचें गितचें कांय ना कंथारां बरो बुक्कण आनी कांय ना काळजान जावन हे कंथार आयलें जाल्यार तें हांवें बरयलें दुकान बुजोवचें कंथाराक अल्याच परिस्थितीन ताका बापूय सरिल्ल्या वेळार हांवें ताच्या घरा बसून बरयलें तें कंथार एक म्हणचें
हे तो बापूय आमचो सगळ्यांचो बाप कसो बुजयता पळया आमकां दुखी काणून आयले आमी आमच्या कडल्यान चली दुखां आमी ताका कळयता ह्या उतरांनी तो बुजयता पळया वय मळबा संतोशान गोगमार हा मळबा वगेत रावं नाका येदोळ मुसोर मळबा तूं पयसासले मळबा आनी वगेत रावं नाका म्हाका बुजोवंक कोण येता पळय देखून संतोशान गोब मार म्हाका बुजोवंक आज कोण येता पळय म्हाका बुजोवंक कोण येता पळय मळबा वगेत रावं नाका गडगडो गडगडू 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 कर मळबा संतोशान गोब मार मळबा पृथ्वे उल्हासीत जावं पृथ्वे उल्हासीत जा तुझे रूख संतोषान वाऱ्याक हालोवन दीत वगेत रावं नाका हालोवन दीत उल्हासीत जा वारे थंड वारे येवन दी आज भुमीचे थंड वारे येवन दी म्हाका बुजोवंक कोण येता पळय आज पर्वतानो आनंदान गायन करा पर्वतानो आनंदान गायन करा पर्वतानो म्हळ्यार ते आसता सुकण्यानो पर्वताराच्या सुकण्यानो संतोषान गायन करा म्हाका बुजोवंक आज कोण येता पळय तो येत आसतना संतोषान ताका येवकार मागा संतोषाची नादान बरा कित्याक सर्वेश्वर आपले परजे बुजोवन दिता आनी आपल्या कश्टातल्या लोकांची दया करता आज ताणें ताच्या परजेची कश्टातल्या परजेची दया केल्या तो बुजोवंक येता सरकारान देंवोन येता देखून संतोष करा आकाशवे उल्लासिसु ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಹರ್ಷಿಸಿರಿ ಆಕಾಶವೇ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ ಪರ್ವತ ಉಲ್ಲಾಸಿಸಿ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡು ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಲು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದಯಾಧೀಶ್ವರ ದಯ ತೋರುತ್ತಾನೆ देखून म्हजी माय मुत्तूर म्हणटा एकच करतात आमी माय कडेचे म्हणजे माय आदे रागा आदे हाडू म्हणजे म्हज्या मायन एकच तिचे म्हणटात कसांचे रायल्या वेळा तुझे दिसां लायटा मेळटलो दैवीक आदार केदाळा 3 वर्सां उपरांत गे मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नाका तुजो गळाय नाका आद्या फादराबाणी मलगड्याने बरयली नंतर हांव पळया कसांचे रायल्या वेळा तुझे दिसां लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नाका उपकार बावडो कसो तुजो तुवें केल्ल्या सत्तेण्यांचो दिसान दीस उडाक काडटलो तुजो तुझ्या आदाराचो पळय की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी आज देवाचे संतोष पावया देव कितें येता म्हणटा पळया आनी थंयच्यान तो देव आमकां बुजोवंक येता पन्नासांनी एक अध्याय इसाया प्रवादी 12 श्लोक तो म्हणटा तूं कोण आसा म्हूण चिंती नाका हांव आसा रे बाबू तुका हांव आसा बाये तुका हांव आसा बाबा तुका 50 हांव आसा तुका कांय फिकीर नाका कोण बुजयता म्हूण तुजे कस पळयल्यार तुका बुजोवंक हांव येता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 51 इसाया 12 हांव तुजो बुजवंदार तर मोठ्या मनशाक तनाची गत पावू जाता त्या मनशाक तूं कित्याक भियेताय हांवें ऑपॉर्च्युनिटी हांवूच तुमचो बुजवंदार हांवूच देव तुमचो बुजोवता सर्वेश्वर देव तर मोठ्या मनशाक तनाची गत पावू जाता त्या मनशाक तूं कित्याक भियेताय तूं तुका दुखयताल्या मनशाक आज आसा फाल्यां ना तो ताका कितें भियेताय तूं ताका कोणाय भियेनाका तुका दुखयतलो मनीस आज आसा फाल्यां ना ताचो उस्वास पुक्क जाल्यार तो ना ताका पळयनाका तूं ह्या संवसारांत जातल्या दुखयतल्या मनशाच्या फाटल्यान पडनाका म्हजेर दीस घाल हांव तुका बुजयता म्हणटा दाळबारोचो रेस्पोर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यानो एक घडी तो तुमकां सांग्या म्हणटा आमचे टिना म्हणालें फादर म्हजो न्हवरो बरी एक वर्सां थांत्या समेत खायना फादर तो थांत्या समेत खायना खरेंच आयलें म्हणटाना पयल्यान आमकां सांगता थांत्या ना मास ना मासली ना फादर इल्ली चटणी 2 फळे आनी खाली रांदय केली जाल्यार 2 फरां सकाळीं 2 फरांचें
सांजेर खायना पाद दोन जेवणां तशें आमी आश्रमांत सांजेर खायना सकाळीं आनी दनपारां 6 घंटे मात आमी खावचे सकाळीं 8 वरांचेर केल्यार सकाळीं 8 वरांचेर दनपारां 1 वरांचेर ते 6 घंटे तशें बंद केलें मागीर दुसरे दिसाक पूण भायर आयल्या वेळार तेंगेर आयल्या वेळार खरें दितात आनी तें खायना म्हणून ना स्ट्रिक्ट खायना म्हणून ना भूक लागलो तुमकां एक पळ घालीन चितुली घालून खाता पूण इतलें तूं फास्टींग रावताय तितली तुका पिडा उणें म्हणून अमेरिकाचे डॉक्टर्स आसात व्हडले डॉक्टर फिल्म एक्टॉम्बर येतात ताचे तेजें पळया हॅरिकबर्गाचें पळया तुमी युट्यूबार आनी पळया तो काल सांगता पळया आनी कितलो लोक मिलियन्स लोक पळय ताचें पळोवन हांव बदल्लो म्हजें पळोवन पाद्रा बायकानातलो पाद्रा बदल्लो आश्रमाचें लायफूच चेंज जावंक ना ती कोणी आयल्यार तेंच दिया पर्यंत दुसरा तशें देखून पयलीं आमी खंयचेर आयल्यान खात्यान तर दिता आमी तशें देखून ही साखरेची पिडा जी खरें येवची आड्याचे आमच्या खाणा बरोबर देखून कितली साखरेची पिडा एका प्रोफेसर आसा ते किनबडी ताच्या बापायचें एक बोट काडलें पाद म्हज्या डॅडीचें बोटां काडल्या वाचताना मरतांच म्हणालो ताची बरीं भुरगीं ती बापायन तिच्या काणकोटान कान शिकयला ही प्रोफेसर व्हडली तो छोटो आयलो प्रोफेसर देखून ताणें म्हळें तुज्या डॅडीक सांग आपूण हाड ताच्या सांगात आपूण पळय ताका रांदून वाडटा पळय ताकाय आपूण हाड ताका आपूण हाडलें ताका डायट दिलें आनी बिलकूल फाल्यां परवां घोटपाचो वापरता व्हरनाका हें जाल्ल्या उपरांत 8 दीस वतरांक व्हर 8 दीस वचून शुगर पळयतना शुगर कांय घेना वखदां खाणें म्हणली आमी वखदां खाण्याला जेवणातली कंप्लीट आतां एका गुडयेचेर आसा इंजेक्शनां पुरा रावयल्यात एका गुडयेचेर सकाळीं मात गुडी बोटां खातीर कांय आतां बोट गेल्यार रडटात पयलेच्या आतां म्हाका न्हू हे रिणाम नाले म्हजो नवरो अशें एक रातचे जेवणां तुमी सांगला म्हणून तो राती जेवना आतां बारीकसाक जाला म्हजो नवरो पुरा काम करून जाता घडी जपतालो आतां जेम आनी ना बरें काम करता बिजनस बरो तशें पूण हांव तिका उलटो जाला पाद खालें उलटो पात्रां कडेन सांगता म्हणल्यार थांबडो जालो रागान तो खालें खंय येपी सांज्या खाता खंय मासी खाता पळय सोमा खाता खंय म्हणून काल्याक खंय रिना काल्याक हे अर्दो सुरू करता बरो आलो 2 हप्ते बरो आलो आतां 3 हप्त्यांक आणखी आमचो जिजवार गट जाय जालो काल्याक कशें करता तो काल्याक म्हळ्यार तो सांगता पाद ताच्या तिसऱ्यान आनी तो बिजनस आसा तो एक क्रिस्तांव आनी दनपार 3 वरां ते कडेन रेतीर आहा खंय आचेडे कोणी आयल्या पळय सायब आमकां की आचेडे दिता आनी दोंता रेतीर करून येता आनी तो रात मिसा बरी एका दिसाक खरेंच मान मिसा येता ताचे अरे दीस गुंगार तुका येना मागणें बरी एक कुसावाट 3 वरां खंय कडेन जाता खंय दिवस कुसावाट करता आनी हें करता पादो मासी खायना मातली खायना सांच्या खायना पादो रांदय मात जिंजवार आनी करता पादो तो मागीर कालें खंय हाका पूण तो खंय पादो मस्त जाणांचे पयशे आयला हाका कपडां मस्त खाणे येयली आनी गुरूची कपडां बरो आसा खंय थंड बटे रेडी करून लाखां फाटल्यान करोडांनी पयशे आसली ती 2 लाख धाकटी जोट आसली हाका कपडां दिले पुरा तांकां हो कोल्यो पुटी मारता कोल्यो पद उलयता वो म्हणटा ते कुसावाट करता आंगार राखपणा हांवें म्हणटात ते कुसावटे गेला आंगार वतात आतां इसारा पयशे ताचे कडेन म्हणजे हांवें मिरमोती मागी बाई बिजूबाई तेजीबाई लक्कीबाई तुले ल्हान कोठाचे दिशिल्लो पुराण कपडा खातीर वो पयशे दिना पोरूचे 2 वर्सांचे हांव दियेत नाका आनी काडून गेलें कपाळ बसतालें पोरू विकूना हांव खंयच्या रेटीक विकलां करोडांनी पयशे गेल्यात पादो कोंसरे उलयता पाद हे जेजू वो म्हणटा म्हजो नवरो थंय वचून येत वंठांनी आमी तुका नमस्कार करता प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता अशें वट्टा पादो तो अशें वट्टा पादो कोण्णा खंयचें ओडूंक जायना पाद आनी तेंचे तांकां पोजरे उलयता पटी मारता पयशे भितर घालता हट्टा पट्टींग पाद हट्टांग पट्टींग म्हूण तो म्हणटा हांव न्ही तो रिणाचो नवरो सतीश हें करता आनी हांगा येवन तांच्या खायना मांस खायना मातशें यो हें खालें हें सदांचें वर्सा आमी करचे 3 मांस खायना खरेंच मायलें म्हणटा ना सुरू केलें मागीर बाय दोलोवंक कायलें दोलता सांगा पळय सांच्या पयलें म्हळ्यार तें खायना म्हूण सांच्या खायना मांस खायना मछली खायना कुचिल्लें खाडीच 2 खाणें सांग कुचिल्लें खाडी जा तें बदलूं नाका
सरेस्पराक जेजून मास बी खायनाका तांत्यांक खायनाका म्हणून उब्या रावन थंय दोलोवन सांगलें ना. ती एक रिवाज आमी खणखणयली. कोणा बरें जाता करा, करू आमी मास खावना मातशी खावना कांय खावना. हांव न्हू मातशी केल्या तांत्याय केल्या. खरेंच मातशा शुक्रार मास खावूंक जाय म्हणून आमी मास खायना शुक्रार. क्रिस्तांवांक 2 जिजवार, क्रिस्तांवांक आमकां 2 जिजवार. सिंधीच्या बुधवारा निमाण्या शुक्रार 2 जिजवार, 2 जिजवार आमकां कथोलिकांक 2 जिजवार. त्या जिजवार म्हळ्यार काले दोनपरांचे आतां जेवल्या बरीच जेवयेत मास आसूं जो निमाण्या शुक्रार सिंधीच्या बुधवार 2 जिजवार. जिजवार कोले गिफ्टी सांगतात म्हजे लागीं केन्नान लॉन्स धर्म गोंय सभेत सांगता 2 जिजवार. केदाळाचे दोनपरांचे कय आतां जेवताय ते नॉर्मल सादारण जेवण आतां जेवल्या बरी जेवयेत दोनपरां मातशी आसयेत आडी. मागीर खाल्या करून जो मास आसूं. मागीर 2 जेवणां सकाळींचे अर्दें जेवण, सांजेचें अर्दें जेवण. तो जिजवार आमी हरी एका दिसा आसपास जेवचे आश्रमांत करता 2 जेवणां सकाळच्यान दनपारां. अर्दें सकाळी अर्दें सांजेचें आमी सांजेचें अर्दें सकाळी जिजवार हरी एका दिसा. थोडी सरावाळ करतात वो इगर्भाचो तो जिजवार. सिंधीच्या बुधवारा निमाण्या शुक्रारा 2 जिजवार आमचे एक समान जेवण मास आसूं तुजो उरले खाल्याक येत. जिजवारा दिसा सकाळी खावयेत, दोनपरां खावयेत, सांजेर खावयेत. दोनपरां हरसेंच्या बरीत सकाळी अर्दें सांजेर अर्दें. ताच्या मदें तोंडा पिकाचें खावंक ना. मागीर उरल्या शुक्रारांनी मास मात खावना. उरले खावयेत. सगळो दीस इल्लेले खावयेत. करून खावूंक जमूंक कयना. तोंडाले की आले बिगलचे गीत नाका. 2 दीस मात बिगलो. सकाळी इल्ले खंयचे बिगलचे, दोनपरां जेवचे बिगलचे, सांजेर इल्ले हां ते निमाण्या शुक्रार आनी सिंधीच्या बुधवार जाले 11 शुक्रार. इतलें आमकां आसचें खरेंच मान. थोडी मास खायना मातशी खायना ती रिवाज आमी खणखणयली रिवाज. ती आमी खणखणयली रिवाज देखून ती रिवाज व्हडल्या खर्च्यान व्हडल्या म्हणून हे भितरलें कांय ना. ते देवा मुखार खेळकुळा करचें. जायते आमी खेळयता देवाक खेळयता अशें गरी घालून त्या मातशें खेळयल्या बरी. देखून हांव आतां मास खायना मातशी खायना म्हजी ती म्हजी तातूंत कांय विशेश ना. म्हाका बरें जाल्यार कर तूं तुजें जेव तुजें भक्त तूं जोर खाणें तितलें मास पळोवना. ताच्या सांगाता तितलें केल्लें तुवें काल गरजेचें करचें. कुंडायच्यो समजें कुंडायच्यो करीचें उतोड ह्यो उतोड शकती मास मातशी उतोड शकती. मागीर थोडी खरेंच मात एक तेच एक्स्ट्रा म्हणटात उतोड 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 सुपरफिशियल नोवेना करतात खरेंच मात सुपरफिशियल आनी एक उतोड आनी एक उतोड आनी एक उतोड कर खाणेलें. उतोड उतोड आमकां क्रिस्तांवांक उतोड म्हळ्यार बारी फेकाड हाडून उतोड करून उतोड 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 सुपरफिशियल डिवोशन, सुपरफिशियल रिलिजियस लायफ, सुपरफिशियल वयल्या वयर उतोड उतोड तें चुकता उदाक उतोड उतोडांत उणें उणें जाता उतोड जाता. गुंड आसलें उतोड सुकोन येता. आमकां जाय तितल्यान सुकोन वचूं तितल्यान आमच्या जिवाणी गरज जाताना सुकोन गेलें. देखून गुंडायच्यो संगती पयलें दाया दाखय बिरमो दाखय गरजेवंतान थंय म्हणटा पाप सायडो गरजेवंतान उपास कर शांती खाय नासल्यार हें दाया दोनीय मेळोवन दी. तूं भांगार तुजो उपास अर्था बरी. दया दाखय वाट ना कस जातात सोड वाट. ही दया तुज्या इतल्यान वो ती वाट दिवंक वखू वरान तुका रावलाय पळय तुजी ताच्या खायनातले खंयच्याच खेस्ताक खंयच्याच खरबाक तुज्या मायची साखरी करनाय पळय खंयच्याच खरबाक तांच्या सोडल्याय तुवें. तुजें काळीज बदलोवंक तांच्या सोडीचें. मास खायनातले तुजी काळीज बदलोवंक मास खायनाता रावाचें तुजें काळीज बदलोवंक. खंयच्या खरबाक हांवें मास सोडचें हें नासल्यार दया नासल्यार बिरमोत नासल्यार गुंडायच्यो संगती आम्हाला पिये नाका म्हण आमी ह्यो जोड म्हज्या जिबेन जावन कोणाक सांगना. पिये म्हूण म्हज्या दुस्मानाक सांगना. पियेल्याच्या वट्टांनी चड जाता. थोडे सांगतात कदर पिये नाका गी म्हणून. आमी कशें सांगचें खंय बायबल उक्तें कर सांगचें पिये नाका म्हण हांव कोणाक सांगना. सकाळी हांव सांजेर गेलो बावडो आंग दूख काडून कांय तें खा रे हांव पियेना म्हळ्यार तें नासतना जायना. जगेत 1 2 3 4 5 ते जबाबदारी ना काम ना ताका म्हणचें पियोवणें म्हणून
सगळं दिसी नाच्यार बायलेचे कुडकावर आनी दवरच्यान येता देखून पिये म्हणी हांव कोणाक सांगना म्हज्या दुस्मानाक हांव पिये म्हणना ताचे वरवीं जावन ते लिवारा जावन ते प्रॉब्लेम लिवार आमकां आसचें देवान दिलें लिवार जाल्यार काळीचा लिवार जाल्यार खोपीचा लिवार जाल्यार हातांनी पांय त्रासतात सतत ते लिवारा जावन येवन रगतान गट्ट आसल्यार मात रगत पाड जाल्यार म्हाका उठोवंक जायना बेड्डात हांव रगत नितळ करचें हर एका दिसा इल्लें रगत मरता ते मेल्लें रगत खाता आनी नवें रगत करता आमचें लिवार देखो लिवार गरजेचें सोऱ्यान येते रावन ते लिवाराक ताचें कोण वचून काडटा मागीर नवें बरें जालें गिळचें नवें जाल्यार आमचे काही लिवाराक ते घट पातोर जाय जाल्यार देखून दुस्मानाक हांव पिये म्हणना कुटुंबांत माय मोग आनी प्रणा सोडून गेल्या देखून मोगाच्या बुडायचे सुखे म्हणाक पळय पड्या दया नीत नीत आवय बापाय दिवचो मान दिवचो आवय बापायनी भुरग्यांक दिवचो मान दिवचो शेजाराक दिवचो मान तिसरें जेजू म्हणटा भोगसाणें कोणी दुखयल्यार तें दी भोगसाणें दी बापायक कितें म्हणलें काळजांत दवरखाणें ना शेजारांनी कितें म्हणलें तें दवरखाणें ना ताणी म्हणलें भोगसाणें ही एक गुंडाय न्याय नीत गुंडाय तांचे पळोवन बिरमो तुका वाट ना तुज्या जाग्यांतल्यान पयशे काडे जाग्याचे पयशे कोणाला दिना वळवळाचे तांणी येंगी आमी येंगी आमचो उपास येंगी उपास येरांच्यो खबरो उलोवच्यो ते उलयनाका बिरमत पावताची खबरो म्हळ्यार तांच्या मुखार उलयताय पळय ते फाटल्यान उलयत आतां हांवें सांगलें त्या सिंधीबाईच्या दुयेक ते गट्ट फेरीक जाली आनी परवांक एक हजार आसलेले म्हूण दोगांच्या कडेन सांगलें तिच्या मुखारी सांगता खुशेची गजाल तिच्या न्हवऱ्याक कंप्लीट गुण जालें सरस्वतो इतलो मागण्यांत वयर आयलो वखद लागले पिडा डॉक्टरान गुण जायना म्हूण गुण जालो तांच्या फेऱ्या कडेन सांगलें तांच्या मुखारी सांगता ती खबरो जायना तांच्या मुखार सांगूंक पडे म्हाका जायना फाटल्यान सांगता पळय ती खबरो त्यो खबरो देखून फाटल्यान तांच्या मुखार कितें सांगूंक म्हाका जायना पळय तांच्या फाटल्यानूय सांगून वचो पद्दसिक्रियनाच्या मुखार कितें सांगना पळय त्या फाटल्यानूय हांव सांगून वचो त्यो खबरो ताका म्हणच्यो खबरो म्हूण तांच्या मुखार उलोवचें गजाल आनेकल्यार सांगल्यार ही कांय खबरो न्ही ही आमी थंय सांगचें बरेंपण सांगचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्यानो आतां उपासा विशय सांगलें पळय दया कोत्तू दिया आमी वत्तू दिया दया बिरमोत राजी कुमो करची आदार दिवचो उत्तेजन दिवचें प्रोत्साह दिवचो हेरांच्यो खबरो करचें ना टिका करचें ना दुरसाण येना हें जाय सर्वेस्पराक तो म्हणटा हें जाय म्हणून आनी टिनाचो न्हवरो हें आशेता टिनाच्या न्हवऱ्या कडेन पूर आसा म्हाका मोगासो तो म्हाका मोगासो मागीर ताका आपोवन ताच्या घरा गेले आमी सतीशें अशें करताय गे तूं म्हणीत सांगला अशें करताय गे तुज्या उजवाडान ताणें बदलाचें तुज्या उजवाडान तुज्या स्वताच्या उजवाडान ताचो सतयेचें रे तुजो न्यायनितान ताका दाखयचें तुवें धैर्यान ताचे कडेन उलयचें तूं सांगनाका ताका तुमी तें करताय पळय तुज्या उजवाडान तुवें करचें ताका पाचें न्ही हांव पळय त्या कडेन तें सांग ताचें तें बदलावण हाड तुवें ताचे बरी जावन गो ताणें तुजे बरी जायच्या बरी हांव मागता म्हळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक म्हजे लागीं सांगतात जालें म्हळ्यार फादर आमचें रेस्पेक्ट केदार दवरचें 11 वरां दवरयांक 9 वरां दवरयांक शुभाक काला तुमचो शुभाक काला शुभाक केदार फादर आमकां बरें जाता आमचें घर आठींत घालून दोगी फादर मार्च्यान जाता घालून दोगी भांगार काडून दोगी वयगी फादर केदार भांगार काडचें फादर येसू भुरग्यां वल दवरचें आयतारा दवरलां फादर या आयतार दवरयेचें फादर ते 10:30 जावन 11:30 भितर दवरचें जेवणां सांगपाचें फादर आमकां बरो म्हूण सांग कोणें सांगलां 10:30 जावन 11:30 भितर भुरग्यां पायण्यान दवरचें फादर पूण बेश्ट म्हळ्यार 11 जावन 1:30 मिनटांत हांवें दवरचें फादर त्या काळा म्हज्या सासूमायन रांदच्या कुडांत सांगपाचें फादर मुटला मुक्कर अशें रावचें खंय तिणें अशें कर आतां एक वयर खास सकयल वचून दवरचें खंय म्हळ्यार जालें न्ही तें ताकाच वचूं आतां अशें कर तिणें मुटला आपलो रावचें खंय तुमी सांगतात गे फादर म्हणून आतां सांगचें खंय तुणे आनी हिंप आयल्यात म्हजे कडेन हाच्या कुटुंबाच्या आयल्यात सासूमायन मुटला तूं किचनांत वचून मुटला आपलो रावचें खंय रांदणी तूं वचपाक वयचें खंय
आणि ते जाळा भुरग्याक दवरचे हांवें सांगलें तुका भुरग्यान किल्लो तो गी ताणें गी तुका सांगून धाडला म्हळें न्ही आमचे आमी वचोना काय आळे म्हाका फादराबान एका मनशाडे कागद हाडलेल्या रेतीरेक ये म्हणून त्या भुरग्यान आपयलें न्ही भुरगो कागद हाडिल्लो आपयलें फादराबान पयशे दिवन धाडले म्हळें तुवें माट पंत्रां केली ताणें न्ही हिंदवांच्यानी तुवें ताचे कडेन कांय ना तुजें तें ताणें वचून तुजें नांव सांगलां आनी तुजें विचारलां तें देवा मुखार तुवें आनी तो मदलो कांय न्ही ताच्या हाचेर घालनाका केस तुजेर पडटा सैतान तुज्या फाटल्यान लागता आनी तुजें घर सत्यानाश करता वैगिनिकी पडे तुज्या घरा आसता समाधान ना वैगिनिकी पडे पळय सैतानान तुजें समाधान नाश करचें ताचें काम तें आनी तूं करता तुज्या कामांत ताचें काम वैगिनिकी पळय तूं इतल्या वर्सां हांव सांगलां फादर युजीन रेबेलो मेल्ल्या उपरांत आमी आसा हांव सांगू प्राजीत करता कळ्ळें तुजें आसता भुरगेलें उक्तें केलें पंडुराचो बॉक्स सैतानान तूं मडके जावन भायर येयला तुका सोडना आनी म्हणून भुरग्याक केदाळा दवरचें म्हूण तांच्या दिसान आयलें इकरा जावन ती मागीर तें आसा जे आस अशें उबार तरी दिलें इकरा जावन 1 मिनटान हांवें विचारलें आमचो देव हर एका मिनटान तुजो देव तो हर एका सेकंडान तुज्या सांगात आसा म्हूण सांगता तो आमच्या सगळी तूं आसाय सुखान दुखान तूं आसा हर एका घडयेक आमचो मोख नांगी आमच्या सांगाता नांगी तो बुधवाराच्या मात आगी तो ब्रेस्तारा मात आगी हर एका वेळा दीस रात ना डोळे दांबार आसतना आमचे ताणें राखवण करता तो राखवण दातो सांबाळणार तो एका मिनटाक आमच्या हांव सोडना बुधवारा ब्रेस्तारा म्हणना ताका म्हजे सांगाता म्हजो देव आसा मंगळारा आसा बुधवारा आसा दिसाय आसा रातय आसा न्हिदतानाय आसा उठतानाय आसा म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा खर एका घडयेचो बेसांव दिता तूं ह्या घडये बेसांव त्या घडये बेसांव ना म्हणना खर एका घडये बेसांव खर एक आमचो देव मुख्य ताचो टायम मुख्य न्ही खर एका वेळ घडयेर आमचो देव आसा देखून ह्या खरेंच मात ह्यो दोन संगती आमी उडाक करुया तें खायचे हें खायचें गी मुख्य न्ही तो वेळ घेवो म्हणून मुख्य न्ही आमचो देव खरी एका घडये आसा तो जावन दी नमान मान हरदान सस्मत्या सस्मात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मासाक सांत्यांक तें खायना हें सोडटा आनी तें सोडटा ताका ಒತ್ತು दिल्या बरी दयेक ಒತ್ತು दिया काकुळटीक ಒತ್ತು दिया बिरमोतीक ಒತ್ತು दिया मोक्षानेक ಒತ್ತು दिया कृपेच्या जिविताक कृपेच्या झरीक ताचो आतांच आमचेर सदांच दवर खणया ताचो हात आमी घट्ट धरया आमचो हात ताच्या हातांत दिया तो धरता आमी धरचे म्हणना तो चलयता सांबाळ ताका जावन दी महिमा आतां आनी सत्माच्या सत्मा कामे आतां हे तें आराधन आसतलें प्रेज द लॉर्ड मग न्हू आराधनाचो वेळ कृपेचो वेळ ह्या आराधनाच्या घडये महिमा पळोवचो वेळ गो महिमा पळोवचो वेळ देखून देवाची महिमा आमी तें केल्या मारताक म्हणटा सोमी मारता तुजे कडेन तो विश्वास आसा जाल्यार ती पातीनी आशा जाल्यार आसा जाल्यार तुजे महिमा पळोवची वेळ घडी येतली तूं महिमा देखतलें मारता आनी म्हणटा ताचे थंय बावट पळयता जेजू मुखार येता लाजार आसा उठ आनी ये म्हणटा सगळ्या संवसारान महिमा पळयली देवाची महिमा थंय आसलेल्या लोकांक पळयली आमी देवाची महिमा पळयतल्या ह्या घडये अजापाचो वेळ गो देवान उंड्या रुपार सुम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या सांगात आसो अरदानाचो वेळ महिमा पळोवचो वेळ त्या विश्वासान आमी लिबी बडया आनी ताका स्वागत करया आमच्या मदें आनी ताची महिमा आमी पळया बघया महिमा बघया आमची सर दूख ताच्या मुखार हाडया हांवें मोगाची आयिल्ल्या वेळार म्हणजे वसा सक्रामेंता मुखार सत्सांग पडा म्हणून एक हिंदवांचें आसलें ताच्या बापायक कॅन्सर ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಳಗೋಗಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿ म्हणून सांगले ती आतां आयल्यारी इगज पडयला पुरो येतात आनी संपूर्ण तरान देवा मुखार वंचंत पडटा सुकडी ल्हान बाटशें जाल्यार येताना 10-12-20 जाण येतात
ते पक्षीवर येतात आणि दुसऱ्या इकडची येतात ममत्यांत पडटात ममत्यान गेल्ली वदरू आगे ममत्या पडल्यार म्हाका ते केस बरें जाता म्हणटा तो त्याची पिडा गुण जाल्या देखून खंय जर पडल्यार कार काडून शिदा येतात आणि वचून सक्रामेंदा मुखार तुकार येतात हांगा येतात आणि ममत्यांत पडटात पुराय सगळी कुटाक देखून म्हाका न्हू सर्वेस्परा मुखार आज आमी केदां हाडाय आजय बी घाल्या केदां आमी तुजो जागो आहा जाल्यार आमचे जर तो सोसूंक जायना ते कश्ट आसा जाल्यार एकच ताका पर्याय एकच ताका सोल्युशन एकच वाट सोम्या म्हाका ममत्यांत पडची हांव पडटा सकाळी उठोन देखून सोसूंक जायना त्या वेळार थोडी पिडा कोण जायना लोक रोडोन कोण करता थंय एकलो आसतो भायर थंय कोरोना जाला उठोवंक जायना आनी खंय खाले करतले गुरुदा दितले कोणी ना उठोवन वचून ताप थंयसान तो म्हाका फोन करता उलोवंक जायना पळोवंक कोणी ना कठीण थाप त्या दाडा दुसरी वाटच ना सक्रामेंता मुखार जेजूस तूं भावो सत्य बुजयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमच्या झाडांक बदली दुखीन बरली सोद सांग तशें कठीण नश्टान बरयले कितेंय आसा जाल्यार काडीत आतां हाडूंक करचो वेळ प्रेज द लॉर्ड देवा तुझा रसाय मोजा सगळ्या आमची जावा बाबी तुका आराधन करता सुम्या जेसू आमी तुका आराधन करता सुम्या जेसू तुवें आमचेर घाल्ली आशिर्वादां उडासा काडून
आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुझी कृपा आमचेर ओतुली ती पळोवन आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुझो दैवीक मोग बघून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू आमच्या कश्टांत तुवें दिल्लो आदार बघून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुवें आमच्या कश्टां नासता वेळार तुजें उत्तेजन आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू आमच्या कश्टां नासतना तुजो सांगात पळोवन आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुजो मोग आनी मायपास बघून आम्ही आम्ही तुका तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुजें दैवीक आजारपण बघून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुजी खाकूळ तूं दोळ्या मुखार दवरून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुवें दिल्लो कुटुंबान दिल्लो संतोष तो दोळ्या मुखार दवरून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू आमचे मागणे आयकल्ले ती घडी कस्तान तुका उलो मारतना तुवें आमच्या थाळ्याक आयकून आमचे मागण्याक फाळो दिवन आमकां आमगेलीं बेसांवां दोळ्या मुखार दवरून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुजें आजारपण बघून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू तुवें आमचे ते दाखयलो हुस्को तो नियाळून आम्ही आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू आमकां येरादावन मेळिल्ल्या मोग तो तुज्या कृपेन म्हूण लेखून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू जायत्या आपायांत तुवें आमकां राखून येयल्लें पळोवन आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू आमकां तुवें दाखयली दया खाकूट ती नियाळून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू भायर भितर येताना आमची मेटां सांबाळली तें स्मरण करून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू आमकां दुश्ट शक्तीच्या बंदडेत हांव राखिल्लो वेळ ते नियाळून आम्ही तुका आराधना करता सुम्या जेजू सर आमच्या पथकां वरवीं ताच्या काळजाक आमी दुखयलां देखून आमी ताका दुखयल्ल्यो घडयो दोळ्या मुखार दवरून आमी ताचें बक्षणें मागया आमची पथकां सोम्यान कुर्सार वयली आमची शिक्षा ताणें भोगली आमचो पथकांचो कुरीस ताणें घेतलो आमची शिक्षा ताणें भोगली आमकां बक्षाणें दिलें ताणें आमचे खातीर कुर्सार जीव दिलो आमी मोरच्या जाग्यार तो मेलो आमच्या पासत तो मेलो आमच्या जाग्यार तो मेलो आनी आमकां ताणें बचाव केलें हे निमाण्या शुक्राराचें घडीत आमच्या मोगान झुजून केल्लें आमी खंयच्या रितीन ताका दुखयलां जाल्यार आमी बक्षाणें मागया आमच्या पथका वरवीं ताका सांडलां जाल्यार सोम्याचें बक्षाणें मागया Pakan moja tuka dukaile somya pasca tapauta
पाताक रडटा आनी तुका दुखय ना म्हणो निचेव करता सोमिया भक्ती म्हाका सोमिया बोगोस म्हाका सोमिया बगसून म्हाका दया दाखय बगसून म्हाका दया दाखय तुझे ताव पयसाव गेलो तुका सांडो पयसाव पावलो दुखून तुका पयसाव रावलो पाटी येता तुझे लागीं पाताक मुझे हांव रडटा पाश्चातापा सदां पावता मोग तुजो हांव नियाळटा सर्शीन तुझ्या हांव येता राखून तूं आसाय बोगसू म्हाका वेंगेन घेवून तयार आसाय मोगान तुझ्या बरोवंक म्हाका सदां तयार सोम्या आसा बसया हें खंतार आमी म्हणया थाळयो सपनाचार वडणी हें खंतार वडोवन म्हणलें खंतार आमी परतून म्हणया सोमी महिमेचो देव आमच्या सनात आसा महिमेच्या देवा काकुळटीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या महिमेच्या देवा काकुळटीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या पुत्रेटी महिमेच्या देवा काकुळटीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या महिमेच्या देवा काकुळटीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या भजनाचे करूया कीर्तनाचे गाऊया भजनाचे करूया कीर्तनाचे गाऊया आनंदांता करसिया आनंदांता करसिया महिमेच्या देवा काकुळटीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या महिमेच्या देवा काकुळटीच्या सागोरा संतोषान आमी नावाड्या मोगेच्यानो आमी आतां जोशुआच्या ग्रंथांत अध्याय 3:13 3:1-3 3:1-3 अध्याय 3 श्लोक 13 हे वाचया आतां देवान बसयलो गांव दिलो म्हळ्यार वो बसयलो गांव केला राय व्हडलो राय म्हळ्यार केला राय हांगा एक राय आसलो व्हडलो राय केला राय तो आमचो सोमी राय केला रायचो राय आनी हो केला राय हांगा बरो देवान बसयलो गांव म्हणजे चिंतया वो बरी थोठां हांगाची रांदय एक रूस म्हणटात बारीक रूस खंय हांगाची केलारायची रांदय तुमी सट्टे फुडार व्हरा आनी केलारायची रांदय म्हणून फूड करतात
उरल्यांच्या दोशांक 1 केजी साडी जाल्यार केलाऱ्याच्या केदाळे 5.5 पूण गोड आनी रूच ना तांचो दोस बारीक रूच ना दोस वय दोस ना बरी ती तशी रांदय केळी आनी हांगाची बारी बरी रांदय तशी हांगाची कणगी केल्यार पटाशया मस्त कुडी बारी बरी कणगी सकाळी उठून हें केल्यार दनपारां म्हणसर तोटान काम करी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेरेस्परा जय जय जोशुआ काले करता म्हळ्यार बसयलो गांव थंय आतां बसयल्या गांवांक वचोंक मोव आनी दूद वळटा बसयलो गांव देवान दिला बसयलो गांव मोव आनी दूद वळटा त्या गांवांत तसलो गांव देवान ताका दिला आनी त्या गांवांक वचोंक आतां जोशुआ आर्क पेटपणून यादाक येतात देव म्हणटा इंसून काडिल्ल्या यादाकांक इंसून काडिल्ल्या म्हळ्यार मागण्याक वस्तू दितात बिरभोवतीक वस्तू दितात न्यायनीतीक वस्तू दितात लोकांची सेवाक वस्तू दितात प्राजीत करतात तसल्या घेवन फादराबांक इंसून काड म्हणटा जोशुआ येता थले फादराबांक इंसून काडटा आनी थले फादराब यादाक आर्क पेट वोवंक रेडी जाता तशी आर्क पेट रावल्यात 12 जण रावल्यात आर्क पेट म्हणून गेले सोजून येतात तेणे सोजून येतात आतां वाचता आमी वाचताना आयकता आनी मागण्याचे फादराब आतां आर्क पेट म्हणून मुखार 20 lakhs एक दोन लोक न्ही कितलो गुलाम इस्रायल पडटा इजिप्तान जावन बसयल्ल्या गांवाक येतात मरुभुमी जावन बसयलो गांव मैजे मेलो मैजेक दुबावलो देखून मैजेक आतां वचोंक ना कुड्याचेर मेलो तो निकेपिलो त्या कुड्याचेर मैजेक निकेपिलो आतां बसयल्या गांवांक जोशुआ येता व्हरता म्हजो हिरो जोशुआ कित्याक म्हूण मागीर सांगता हांवें जोशुआन केल्ल्या बरीच करचें ताणें केल्ल्या बरीच मैजे बरी न्ही कित्याक फारोवर रायर जिखलो थंय तांचें उदक आशिल्लें रगत केलें तांचे सोरोप आशिल्ले बडयो तांच्यो सोरोप आशिल्ले गिळ सोडले हाच्या सरपान तो शंबरा केल्लो बेतकाडी काणून योदो व्हडल्या महाराजाक राजादी राजाक सुपर पावर केदाळा इजिप्ताचो फारोवर रायर चलोवन हाडलो मैजे बसयल्या गांव वचोना कित्याक म्हळ्यार कित्याक तुमकां वता गी कित्याक मैजे वचोना वता गी बसयल्या गांवांक गरजेचें हें शिकाचें तुमी हें सोदून काडल्या उपरांत म्हजी जिणी बदल्ली हें गळीत आसाचें अशें आमी चुकी करता जेजू म्हणटा तो लोक पुरपुरता पोर आमकां बुधवारा दीस वाचप फादराबांक यंत हर एक दीस आमकां वाचपा सकाळीच्या मॉर्निंग प्रेयरा पयलें ऑफिसाचो रिडिंगा 2 वाचपा आमी वाचूंक सकाळी ताचे मागीर सकाळच्या मागण्यो सुरू जाता ह्या जाता सगळ्या संवसारांत देवान तसो संवसार रचला आमी भारताचे न्हिदताना अमेरिकाचे उठतात देवा अर्दास करूंक ते आमी न्हिदताना जापानाचे ते उठतात जापानाचे दोन आमी उठता आमी अमेरिकाचे सगळ्या संवसाराक नॉन स्टॉप आराधन जाता देवाक न्हिदा देवाक आतां केल्राय जाता आनी लेवल्याच्यान गल्फान जाता ताच्या मागीर आफ्रिकान जाता ताच्या मागीर अमेरिका जाता मागीर जपानात जाता इंडियान जाता तशें सगळ्या संवसाराक नॉन स्टॉप देवाक आराधन सुटी दाखयता देवान तसो संवसार रचला ताच्या आराधनाक वडकोना रावणाचे ताका रावयला तो संवसार चलता की वो मनीस पापसून घालीत आमकां देखून मगाच्यान हे यादाक बसयल्या गांवाक जोशुआ येता आं ताणें मैजेन केल्ली चूक केली मैजे लोक रडटा म्हणटा आमी इजिप्तान धाकटे जाल्या तेंची वायटी धाकटे जाली तूं हांगा मांडना खाल्याक आमकां केल्ल्यांत खाण हांगा उदक ना पिवंक मरुभुमी पाय तूं तापोवन गेल्या म्हणजे उदक या खंय आमकां उदक कित्याक आपण हाडलें आमकां इजिप्तान कितलें उदक बरें आशिल्लें केदाळा वो वयता देवा ह्या परज्या तुका उपराटल्या ह्या नमनेर उलयता कित्याक भायर हाडलें आमकां गुलाम जाते जाले वो बसयलें भाव कित्याक आमकां म्हूण बारी रागार पेटला लोक कालें करचें म्हूण कळना देवा कालें करचें म्हणटा देव म्हणटा देखून देव उलयतना देवाचें उतर आयकतना समायकाचें आमी अर्दे खरें आयकून केल्यार मैजेक जाल्यार बरी आमी बसयल्या गांव पावना देव म्हणटा मैजेक बस थंय देख हाडिल्ली माणक्यो हाडिल्ली गेरांचे सोरोप मंत्रवादीचे सोरोप गिळिल्ली ती बेटकारी खाणें तांबडो दर्यो 2 वांटे केल्ली बेटकारी खाणें
आणि तुझ्या मुखार येताना येताना गडाय फातोर राहते गडाय पावस ओढलो ओढलो पावस त्या फाजी मुखार तुझी बेतकाठी धर अशी उभा धर आणि पत्राक सांग सर्वेस्वर देवान तुका परमयला उदा दिवंक तूं म्हूण सांग म्हणटा मैदेन बरें आयकताले लोकां समज गेलो मुखार येताना ओडलो गडाय फातोरा वो दवलो लोकां सांगले रावा रावा म्हणालो मुखार गेलो बेत काडली आणि पत्राक डाब मारले बायबलान फातोर म्हळ्यार आसल्या कडेन आसतो गट्टू फातोर म्हळ्यार देव रॉक ऑफ ऑल एजेस सत्वाचे खडाक देव देवाच्या काळजाक ताणें मारले जर ठप्प मारले मैदे देवाच्या काळजाक देवान काय सांगलें बेत काडी उबार धर पत्राक फरमाय म्हज्या नांवान सर्वेस्वरान सांगलां म्हूण तुका बोळ ना उदा काडून म्हाका बोळा सर्वेस्वर देव उदा दिता लोकांक पळोवन दी खडपा जावन तूं उदा दिता म्हणून पळोवन दी लोकांक बाबा ठेवच्या खातीर लोकां खातीर हांव करता वच खडपाक सांग खडपाक खडाक जावन भितर जावन उदा येवं दी म्हणून लोक पळोवन फाटी दी म्हाका ह्या नमणे तो म्हजी निंदा करता लोक आनी निंदा करनाच्या बरी खडपाक सांग तूं वचो म्हणून वो येता बेत काडी कोणाका मारून सोय येता आनी मारता देवाच्या काळजाक आमी कितें ती मारता दुखयता देवान सांगलें सांग म्हणून देखून देव उदक पिवता लोक देव घेत रावता पुरा उदक पिवून जाल्या कारणान आमी बैसरता देवा म्हणटा बैसरता देखून मैदे बैसरता गे तूं थंय वचोंक तूं बसयल्या गांवांत तूं येचो नाय थंय बसयलो गांवाची गड तुका दिसता आळ्याकात हांव दिसता पळयतलोय तूं टोमॅटो देंवल्यात ॲपलां देंवल्यात फेरांनी भरल्यात व्हडले व्हडले गडाय वयर जावन जमीक लागले गडाय पळयताय खारेची अशी देंवल्यात पोरेती देव गेलो त्या दोऱ्यार हांवें पळयली गोंयांताच्या दोऱ्यार आमच्या गोंयांत आलो जेजूच्या सेपलकरा वयर आमच्या गोंयांत आहाय हांवें त्या जणेलां जावन अशें जणेर सगळें उक्तें जाता थंय उक्ते भायर जालां गाडान पळयतना दाळिंबे एका एका रुखार एक लिंब्याचो रूख ना ते लिंबे हांवें पळयले म्हणून पळयल्या ते कोण तो मोवानी दूद ओडलो म्हळें तें दाळमां पळयले हांवें दाळमां लिंबे दाळिंबे आंबे हांवें थंय पळयले म्हज्या जिणेंत हांवें थंय पळोवना अशें देंवतात मोवाणी म्हळ्यार शाण म्हणून वळटा थंय चली माती चोलो हवो तो मेडिटेरियन म्हणून हवो म्हणून आमी सगळ्याक ताच्या मुखार वता तो पळू अण्णो मलिगे बाळ पडले तूं म्हणून खोलो देवान गांव दिला तो इस्रायल गांव येजूचो गांव पळय तितलो गांव आतां थंय मोवाणी वचो गांव मैजे पळयता तूं फायदो नाय कित्याक हांवें खडपाक सुद्दां बेत बरें काडूपाक तर परमाय म्हणलें तुवें म्हज्या काळजा मारलें फाटल्यो नाय तूं मारलें रागान तुवें तूं येचो नाय जोशुआ येतलो तूं मरतलो तांकां कुट्टेले म्हूण थंय ताका पुरलो जापा बसयल्या गांवाचो वचो ना इजिप्तांत आसा इजिप्ताच्या गडीचेर ताका पुरला आनी जोशुआ बसयल्या गांवाक येता म्हणटना देवान लोकां फारकूंक जोशुआ फारकूंक देव आमकांय फारकिता बेनीबायक तेजूबायक बिजूबायक रेतीबायक सगळ्यांक पुरो जाणांक पावलूक अल्पीक दल्पीक सगळ्यांक सेल्लीक वल्लीक जिल्लीक अनिता सुनीता फिलिता सगळ्यांक फरकिता देव फरकिता काय फरकिलें कालें केलें लोक लागीं येता म्हणटाना शिरान दरीचो 3 वरां पावस आयलो शिरान दरीचो हांगा न्ही हांगा लोक दिसता जे वता वतय मोल्यान आयलें उदक जॉर्दनांत उदक खंयच्या नमणेचो पावस देवान धाडलो 3 वरां तो घालपाक जाय पडटा पळय शिरान दरीनी पावस वतलो पावस पडलो न्ही वतलो बाकी उदक वतल्या बरें जॉर्दन न्हय बुरोवन वळटा लोक चलोन आयलो उजवाडटाना हांगा पावलो 8 वरां जाता जॉर्दन न्हयच्या तडीक पावलो कालें पळोवन तें वो आमचा जोशुआ उतरयता आज म्हणून सांगलें आज जवाराक उतरोंक उतरतलो न्हंय बरोवन विदरूप जाल्या वळटा म्हण पळयल्यार बरावन वळटा जॉर्दन न्हय खायले करतलो देखून जोशुआ म्हजो हिरो ताणें केल्या बरें करचें तो लोकांक सांगा रावा म्हणटा वो एक तो स्वार येता जायना 2 फातर हाडटा त्या फातराचेर ती घालता आनी रडटा तो देवालो सर्वेस्वरा तूं सर्वेस्वर सर बळादीक सर पदवेदार तुज्या मुखार धूळ माती हांव
तुझ्या कृपेन वाजव हांगा तुझ्या लोकांक 20 लाख लोकांक हाडना बसयल्या गांवांक आपण उरतो सरेस्परा देवा म्हजी बिरमत कशें उतरोवचें न्हय बदल्या त्या वेळार सरेस्पर ताचेर विचारलें देखून विचार नासतना हो देवलो जाल्यार काबाक जावन येतालो देखून देव म्हणटा त्या याजाकांक 20 12 जाणां याजाकांक 20 सकट याजाका म्हळ्यार 12 जाणां 20 देवाचेर अखंड विश्वास आसल्या 12 जाणांक विचून काड तांणी ववयचे आसपेट तांणी आसपेट काडून उदका देवाचे ते बुडचे नात त्या उदक तांकां दोंपराच्या वयर येवचे ना न्हंय बरोवन ओंपता पूण ते उदकान देंवता आसतना दोंपरा भितर मात उदक येतलें म्हज्या न्हंयत तांणी रावाजे समायको म्हज्या न्हंयत रावाजे लोकांन पयशिल्यान वचाचे उतरोवंक थंय लोकांनी रावला आसपेट हांगा आसा लोकांक लागीं वचून नजो पयशिल्यान तेणे गेटी लागीं जोर्डन न्हंयत पुरो लोकांक उदकांतल्यान पाशार जावन वचाचे येताना तांणी उदका पळोवन नजो तांची तकली उजव्या फुटेचे उजव्या साक्रामेंता पळयचे आर्क पेटेक पळयत कोणी म्हणी उदका पळयत मुखार पळयत ते बुडताले म्हूण देव सांगता जोशुआ येता सांगता 12 जण याजाक उदका देंवतले या लोटाच्या उदकांत रावतले म्हज्या न्हंयत गेल्ल्या उपरांत हांव निमाणें येता तुमी देंवतल्यात सगळी लोक येतालो पयशिल्यान दोळे मात्र आर्क पेटेचेर घसयचे आनी वचाचे उतरात आमचोर उतरल्या उपरांत तुमी बचाव जातल्यात कोण पळय आर्क पेटेचे दिसकान उदका पळयता केणे पळयता बुडतल्यात भुरग्यांक सांगा म्हणून लोक भुरग्यां कडेन येता हाचे येता आर येता काम पळयता येता कुडानान देखून लोक देंवता उदकांतल्यान एकूच एक लोक मरना एकूच एक मोडे पडना पुरा न्हंयच्यान पाशार जावन बसयल्या गांवाक येतात थंय बसयल्या गांव येच्या पयलें एक देवान परिक्षा केली आज वो बिजनस जाता गी म्हज्या पुताक मोतेय जाली आनी चेडूं मेळटा गी उतरोवंक जाता गे आमकां ह्या जिणेंत हांव त्या जिणेंत जाता गी घर अर्द्या रावलां कंप्लीट जाता गी ही पिडा आयल्या गूण जाता गी उतरोवंक जाता गी ह्या पिडेन पाशार जावंक जाता गी डायबिटीज आयलां पांय कातर सरावंक जाता गी खोली सवाल आमकां आसूं पुरो उतरोवचें कशें ह्या कश्टांत पाशार जावचें कशें दिश्ट कोणार गजे म्हणटा आसता जाळबार गरज देव अध्याय 2 तेरावा 3 तेरावाच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोशुआच्या ग्रंथांत 3:13 3:13 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे पृथ्वीच्या सर्वेश्वराच्या सल्ल्याची पेट पळयतल्या याजकांनी ती पावलां जॉर्दनाच्या उदकांत दवरतच वयरतावन बळोवन येतले उदक बंद जातले एकच रास जावन उबे रावतले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देव एका उद्देशा खातीर आमकां तो तपासणी हाडटा तपासणी परीक्षा करता टेस्ट करता आमकां टेस्ट करता परीक्षा करता तपासणी करता एका शेवटान एका उद्देश बेश्ट न्ही एका शेवटा खातीर हांव ताचेर घट्ट रावतांगी या बदलितांगी म्हणून कितलीं जाणां आमी तांचेर जाण खंय ह्या ग्रुपाक आनी बरो वचून येनांगी आमी इल्लेशे कश्ट आयल्या वेळार तुमी हाचेर घट्ट रावतांगी आमी आमच्या खांद्याचेर काणयनांगी आमी पुरा देवाक पयस करनांगी आमी एक घडी भर तसली घडीत आगी म्हणून एक घडी भर जेजू कडेन लागीं सांग पळया आमी देखून वो दुडू खंय जावन आमचो चेडवाक कितली प्रायज जाली 1000 कशें दिवन आमचे विजा मेळोवंक कितले ट्राय करता विजा मेळ्ळी की खंय जावन हाडचें खंय जावन कशें जावचें हें कशें जावचें मांयक सासू मांयक प्रायज जाली आतां बेड्डार पडली अंदुळणार पडली कशें पळोवचें म्हाका जाता की म्हाका दूख ना हांगा म्हाका जाता की दोगां भुरग्यांची चाकरी करनाका की म्हाका जाता की तुज्या बळान जायना हाचेर दिश्ट कराय जाता सरेस्वराचेर तुका बळ दितेल्याचेर तुका बुजोवन दितेल्याचेर कुरपा दितेल्याचेर त्राण दितेल्याचेर तुका आदार दितेल्याचेर तुका सकत दितेल्याचेर दिश्ट केल्यार आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
हालेलुया विश्वास दवर कसांच्या कलारी कुमकेचें दार कुमकेचें बागील कुमकेचो दरवटो तुका उक्तो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आत्मज्योती आश्रमा बंधना खाली येतानी आमी आयिल्ल्या कस्तांनी पयलीं आयिल्लो धाकटेर एकलो धाकटेरान ताची व्हंकाल मेळोवन ते बेसांव म्हणे पयलीं एक विशय विचारूंक आयिल्ली हांवें डॉक्टराडे म्हणे ती दोगांय डॉक्टरां हांवें सांगलें म्हाका उबें रावन नितळ कर आयतारचो दीस परतें घर डोराबायन आमकां दिल्लें तें नड्यांचें घर नितळ कर पुरो जालें शनवार आयिल्ल्या एक फूट नितळ कर राती न्हिदलो हांव दुसरे त्या राती पाद्रा बायलो एका फुटाक तो न्हिदलो दुसऱ्या दिसा थंय बसून काही ना आमचे कडेन कदेल आनी कांय नासली बेड कितें तांचे एक बेड मारता तेणें कदेल बरें येयल्लें एक ते बेड नाका आमी सोडून गेली तो हांव न्हिदलो पाद्रा बायणी ते पळय बेड दिलें ताणें हाडलें एका रुमान तो न्हिदलो तेणाचें काडून आतां आसली पोरणी देखून हांवें ती काडून सोडिनात आतां नवी गल्ली पुरा पाड जाल्या ती पोरणी फेना आमचें घर 100 वर्सांचें मातयेचें घर तातूंत आतां आमी तातूंत नितळ करून पुरो जाताना इचरा जाताना धाकटेर आयलो कोणें आमी थंय गेल्या तांणी आमचो एड्रेस तुला हांगा आसा ल्हान घर दाखयलें थंय सिटी हॉस्पिटलाच्या थंय कर्नाटका बँका कडेन थंय आसा आनी थंय आयलो तो बसोंक खायना हांवें सांगलें उबें रावन म्हाका उलोवंक जायना धाकटेर हांव बसतां तुमी मात उबें राव आमी बसता म्हणटाली ती धरून पुसली ती दोगांय धरीत बसली धाकटेराक उलयलें आमी आतां येवन पळया तुमी कितली चेरां आसात पळया देव दिनागी एका म्हयन्या भितर लोकांक पळयले कश्टांत आहात फादर सिट्रियानान ती सेंटाच्या नवी घर बांदली नव्या हॉल बांदलें प्रायवता फादराबांक थंय एक आसिसी वंफोदी एज म्हूण बांदलें आमच्या तेंका याद आसा इन्फर्मेरी आसिसी इन्फर्मेरी बांदली पयलें ते आसिसी हावज म्हूण आसलें मस्त फादरा दीस पाणी परत जाल्लें थंय रावन भुरगीं हांव बापाय आनी करतलीं शेतक्याक फादराक जावं ते बरें शिकयताले फादराक केलोशेच कॉलेजी जावन मागीर फादराक जातालें मस्त दोन बारकां दीस पाणी जाल्यार थंय आतां कबीर म्हणटना हांव आसिसी हावज आतालो फुटलून धरतात आमकां तशें आनी तेजे उपरांत थंय आसिसी हॉस्टेल बांदला फादराबाक भुरग्यां आसिसी हॉस्टेल म्हणून नवी घर बांदल्या दिवान मर्ती रेतीर मंदीर बांदल्या पुरो जावन ट्रान्सफर जाताना आमी हांगा आयल्या कावन्सिलींग करून ते कावन्सिलींग सेंटर नासलें ह्या घरांत माटो घालून ते करता आतां कावन्सिलींग देव अजापाक करता अजापाक कितले गण बरें जातात एकली गेल्लीं 10 जाणां धाडटात फाट दूख गुण जावना कित्याक म्हणटात काय पाय दूख फाट दूख खंय वता धाडटात भुरगीं परिश्रम सारें गमेतात परिश्रम बरें शिकता म्हजें चेडूं थंय वचून आड पडटा कांय परिश्रम बरोवंक जायना पर BSc केलोशेच कॉलेजीचें लायलें परतून बसले 80च्या वयर मार्क फर्स्ट क्लासीक क्लिनिकल कावन्सिलींग म्हणटा आमी तें करता आमी तशें देखून मोगाच्या न्हू देखून आतां म्हळें जेजू कांय उणें करना तेचेर फाटयल्या देखून आसा ती म्हणचे नाका हें कशें जाता म्हणी एका शेवटा देखून कस जाता आमकां हें कशें जाता म्हणून तो तें जाता विश्वास दवरल्या वेळार अजापांक घडटात तुकाच तूं जाणा जातालोय अजापांक घडटात म्हणून तुका सारके मनीस आदितले मनीस केळपुरां करतले निंदा करतले तुज्यो केपडाय करतल्यो न्ही त्यो देव पयस करता तुका कुमक्यो साध्य वयर करतले मनीस त्या कडेन तुका भेट करूंक येतात तुजे मुखार ते उबे रावतात घालून जाय फादर म्हणटात बिरमत पावतात तांच्या घरांत आसल्यो पोरण्यो वस्तू हाडून तुज्या घरा दवरतात थंय थोडे बांकणी आहात आमी नवे नाका म्हणचे तुमच्या घरा पोरणे खाले जाल्यार तुमकां नाका जाल्यार दिया म्हणचे ताणें हाडिल्ली कदेल आनी पळया तुमी पोरणी ताणें दिल्ली ती नाका ताका म्हळ्यार एक एक्स्ट्रा लेखार हाडून दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रिस्तांवच्या नेमांतली चड आसचे आले म्हळ्यार एक ब्राह्मणांची ती घर सोडून गेली ताचे पूत आनी मुंबय आनी एका पुताचेर गेले एक पूत भायर आलो अमेरिकान जालो तो आनी थंय ताचें काम केलें तो रावूंक जायना ब्राह्मणांचे ते तेंकात माणसाच्या लागीं ताचें घर आवडलो बंगला आदलो ती सूण म्हणाली हें बरें म्हाका नाका म्हणाली न्हवऱ्या लागीं ती दोगांय बांदली ही माय म्हणाली नाका जाल्यार वता आसली ती
त्यो बसच्यो आनी पुरो मध्य त्यो बसच्यो अद्यो त्यो खान जाना तुमकां ಗೊತ್ತು ना हांगाची आज पेटावतले फाल्यां माजरा बरी दिसता म्हज्या बसयेर कोणीये बसी दिली म्हाका बरोबर पेटावलो ताचो तो आज माजरा बरी जाता म्हळ्यार पेंट आनी बरो चलता दिताना वांयग्या आले दिताना तोशे आले आतां वांयग्या बरी दिसता ते अशें म्हळ्यार पेंट आनी बरो गेला बसच्यो प्रेजेनांत आतां मॉल मात त्यो आदल्यान कशें आहा बशें ताणें दिल्लें ब्राह्मणान जायतले वस्तू हाडिल्ले आश्रमांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुजे मुखार सारके कुबकचे मनीस उबे रावतात सोमी आमकां जॉर्डन न्हय विंगड करता दोन करता पाशार करता तो मदें रावता ताचे दीस गेल्ल्या क्षण आमी पाशार जाता बुडाना कश्टांत बुडाना पिडेंत मरना पाशार जाता ताचे दीस गेल्ल्या वेळार देखून सोम्याचे दीस गेल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ते बावट्टाचे मेट देव तुजे जावन आशेता बावट्टाचे मेट ते बावट्टाचे मेट खट्टायकी आज बावट्टाचे मेट पयशे नासतना करगताय भलायकी नासतना करगताय वडये पिडा आयल्या शेजारी तुका बऱ्यान जिवंक सोडिनात दुस्मान तुज्या घरार आयल्यात तुका खंत बेजाराय दिसाची बांदून दवरली बुती जावन गेल्या तुज्या दुखांनी तूं तोंड धुताय तर बावट्टाचे मेट खट्टायकी जोशुआन काडिल्लें बावट्टाचें मेट जॉर्डन न्हंयत खट्टायकी तुजी सदळा कश्टांची न्हंय दोन वांटे जाता तूं मदल्यान पाशार जाताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सरस्वरा जय जय हालेलुया 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 काळजांतले मेळें केल्या वेळार तुका देव तुज्या काळजांत प्रवेश जाता काळजाचे मेळ्याक काडचे ह्या खरेजमांत आमी आमच्या काळजांत जायते मेळे आसा काल एका आमी वमजुरांत एकलो भाऊ एक्सिडेंटान पडलो ताचो पूत MBA केला ताणें तुमचे चेडूं खाजर दिता जाल्यार फक्करपणे सांगली जाल्यार तरी गेलो दोळे दाखोवन त्या चेडक्याक दिया हांव सर्टिफिकेट दिता त्या चेडवाक ताका दुआसा तुमच्या घरात सूण कर रडटा जाल्यार ते आमकां फाल्यां करता दोळे दाखोवन त्या चेडवाक तुमचे सूण कर रडा त्या बापायक तांणी पळयलें त्या दोगा भुरग्यांनी आमचे मुखार रोडून येया फादर म्हूण आपोवन येवंक जायना ती लोक आसा म्हळ्यार तांणी रोडोवन आपोवन त्या बापायक पळयली रीत बापायक अशें म्हणजे डाडा खाय जायना फादराबाट सांगलां अशें सगळो दीस रात आमकां व्हरून थंय कोणें सांगलें की सुळया तुजो त्याच जाग्यार एक्सिडेंट जाला देखून तुजो बापायक केन्ना जाला म्हणलें मागीर आमी गेल्या मागणें केलें तें नांव नायलें वायट नांव ह्या दिसत ताणें हात पांय आलेले आमी मागणें केलें तेच्या काणान सांगलें बावाटाचें मॅट कार्ड जोशोन काडल्या बरी तुका खंयची वायट करता मोरी माय म्हाका तुका आशिर्वाद केल्या दिसता मोरी माय आसा तूं सदांच बायल म्हणाली हेर म्हणल्यार करीत तो निदान फादर सकाळीं मोरयेची आंबोरी म्हळ्यार घरा जावन भायर वताना मोरये फूल दवरून उमो काणयलो थंय भायर वताना तेंचो तितलें म्हणल्यार जाणा हात पांय आयले आनी बरो जावन आयलो बरो जावन येताना हांगा एक ताका हांगा सावन एक काल्यान घालून बॅग आसलें ताचें हाड रगत पुरा हाड रगत तुमगे बॅग गेला ताका बरो जालो उलयता आनी चलता ताचें काम कत्तू करता ती बायल आनी भुरगींत हांव धाकटें थट्ट म्हणना जाम पुरो वखद आनी पुरा बायल आनी भुरगीं त्या बापायक केलो मोग हे जेजू आवय बापायचो मोग भुरगीं तशेंच ह्या भुरगे केलराय तुज्या जी करून दी म्हणून मागता हांव आज रेस्टॉरंट देवाची करपा एका भुरग्याक ती तरणाट्याक ती इतल्या मोगान पळयल्या बाबा आवय बापायक तशें पळयलें भुरग्यांनी तांच्या कश्टाच्या वेळार तशें ताका हांगा एक हें गेलां ट्यूब गेला आनी तांच्यान ताचे मॅडम पुरा भायर वचून तातूंत मेळ्या एका प्लास्टिकाच्या बॅगा येता हांगा जावं किडनी जावं मॅडम पुरा थंय येता नाच्यार हांगा पुसता भितर भायर वचचे तेजो आटो बरो जाता ताका कॅथॅटेट म्हणटात कॅथॅटेट म्हणटा ताका हांगा कॅथॅट देखून ह्या शब्दांत हांव ग्रीक लॅटीन भाशेचो कथार्सीस म्हळ्यार आमचे मॅडम भायर जायचे ह्या शब्दांत हांव डॉक्टरांनी कॅथॅटेट म्हण एक भायर जायचें म्हणून एक ट्यूब हांगा चिपळचो भायर येते कॅथॅटेट मॅडम भायर येते आमच्या काळजांत हांव मॅडम भायर येते कथार्सीस जेजू लागीं आमी कथार्सीस करचे आमच्या थंय आयल्याक आमी सट्ट उलयना तुमी उलोवचें तुमी ताचें दूख भायर जायचें ताच्या मागीर आमी सक्रमेंटा म्हणटात तुमकां
भुरगीं रडो रडो सांगतात कित्याक तांकां एग्जामा बेगीन लागीं रडटात भुरगीं तरणाटे रडटात भुरगीं रडटात रडो रडो सांगतात रडो सांगाचे भायर येते ते फादराबान करचे कावन्सिलींग ताका म्हणचे कावन्सिलींग फादरा सांगता ताका थोडे दिसाची सांगतात फादर पुर्तुपुर्ती सांगतात ते कावन्सिलींग फादर तुजें उलयना फादर तिकडेन उलोवन हांवें म्हाज्या भाज्याक तो गेल्ला दोगूच बसचे पूण एक काडयले एक फ्री एक काडयले एक फ्री एक काडयले म्हण तुमी एक शर्ट काडया एक शर्ट काडया एक शर्ट फ्री एक चुडीदार काडया आनी एक शॉल फ्री एक शॉल पयलींची चुडीदारां म्हळ्यार सद्दां फ्री नासली कित्याक म्हळ्यार बास्तार खंय वार आयलें जाल्यार तांचे चुडीदार 4 जाणां कवर करता ह्यो दीस म्हज्या चड आसता चुडीदार ओडले यो दवडले यो दवडले यो दवडले अर्द्या इगोची एक चुडीदार वार आयल्यार होप्पो कोणाच्या मुखार गामपुरा तुवालो नाका चुडीदार पुसून व्हरता गामपुरा ती चुडीदारां आनी सॉल हांगा घाल्लो तो तेरे भायर करता ओटलो सॉल पयलें चोली चुडीदारांची पयलीं आतां चुडीदाराची पॅन्टां ओली टायट गी तेल घालून काडिचे मातशें सुद्दां खास येता तेल पुसून काडिचे ती चुडीदारां आनी चोल येदो सांगात आतां गम पुसून खायना देखून आमी तुवालो वचो बसतात एक काणयले एक फ्री आतां देखून ल्हान ल्हान वस्तू एक काणयले फ्री रेती दिवं फादरा बापोवचे हांव फ्री आपण तुमच्या वर्तमान ताका फोट केना पयले एक रेत्री म्हाका ना फादरा पळया पळय हांव फ्री ताका पयशे दिवंक घाल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां पळय की आतां पळया देखून म्हणटा आमकां बादा करची खोटसानाचे हगे खोटसान दिवचे म्हजी जी खोटशें हगे खोटसान खारेचें किऱ्याचें तें भायर घालचें आमी हगे भायर घालचें मारकान भायर घालचें चिंता सांगोनी केदाळेक पयलें केल्लें देव काकुळदार बक्षिना गे तुका येजी शेकालें केल्लें काडून रडचें देव बक्षिना काकुळदार न्ही घेतो जाणून काडटा तो घेतो हर एका बायबलाच्या पेज उक्ती करून पडे हांव काकुळदार दयाळ बोवाळ म्हणटा तूं येदी चिकली चूक केली ताणी केदाळाची पुसून काडल्याची हांवें केदाळे दुकान घाल मातशें घाल दुखूच येता म्हाका वाचताना इसाया प्रवच्या ग्रंथांत 30 आनी 8 अध्याय वाचा सगळो इल्लेशें हांव सांगता पूण तुमी सगळो वाचिचे सगळ्याचे ल्हान एक 10 मिनटांनी वाचूंक जाता अध्याय 30 आनी 8 इसाया प्रव सांगता तुज्या लोकांक पळय फाताक केलें देव म्हणटा प्रवद्या कालें फाताक केलें म्हणटाय तांचे पुरा फाताक म्हज्या दोळ्या मुखार ना कित्याक तुका राग येना न्ही ना मोग येता वय तांकां मोग येता म्हाका कित्याक म्हळ्यार तांचे फातकां पुरा बांदून एक पोटली करून फाटलीं उडयल्या फाटल्यान दिसता की म्हाका फाटल्यान काल्यान दिसता की देव पळया तुवें केल्लो मसोर तुवें केल्लें दुखयलें तुवें केल्यो खबरो तुवें केल्लें ताणें पोटली बंद आनी फाटल्यान उडयली तो पळयना तो म्हाका राग येता मागीर कालें पळयताय तूं देवा आमी सांगतात हांव तांचें बरें मन पळयता ती बरें जाल्ल्या फाताक सोडल्या तक्षणा तांकां उकत आनी म्हज्या उदक्याक वता आवय भुरग्याक काडयल्या बरी म्हणटा ती उतरां वता म्हाका आतां मुदां दुकान चिंत कोण तशें म्हणात म्हाका इतले इसात एकल्यान म्हण तशें म्हणा फातर तुमी फोन काडूं ना तेदाळा म्हणून आनी पुजी करता सुवाय म्हाका गरज जाली मामी सांगता तुमी फोनूच काडूं ना 4 फोनां केली पूण जाणू म्हणल्यार बुदल कोणी गी मनीसाच्या बुदल भांगार मनीसात मस्तू जाणां आमची बिरमत पावन आमकां कितली मोगान उलयतात बाल मनशां जावं ती दादले मनीस जावं ती कितली मोगाळ आनी कितली तुमी कितले उंचायेची म्हूण आमकां कळटा कितली गुंडायेची तुमचे खाय कितली मोवाळ तुमी त्या जेजूचे लक्षणां कितले तुमचे गूण तुमच्या लाग्यात मरियमाचे कितले गूण तुमच्या लाग्यात जाल्यारय हांवें म्हणचें जेजून म्हणल्या बरी देवान म्हणल्या बरी आमी म्हणटाव गी ती फाटाक चडयल्ल्या तक्षणा ताका उखलून आवयन काडयल्या बरी हांव काणयता म्हणटा प्रवादी वाचला गे आयकून हांव तुजे बरीच जाता आनी हांव कंप्लेन करिना दूर दिना लोक तोय लोकांचो मोग करूंक पळयता
ताणें लोकांची मोग केलें ना लोक बदलता जिनी तांकां बरो जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून भायर घालीचे कित्याक म्हळ्यार भायर गेल्यार आमकां बादाक जायना काळजाक एटॅक जायना आनी आलसार जायना फाट दुखू हें कसलें दुखू मायग्रेन येणें काम करना मौत उडास दिसाचें आडां मौ जावची हली पिडा येवंकूच येना आनी बादाक करिना मागीर देव बऱ्या संगतीनी आमचें काळीज भरता मातशें वता मंजारांत वचा 5-8 देखून काळीज नितळ करया कातार्सीस आतां जेजू मुखार काळजांत आसलें पुरा थंय मतींत जेजूच्या मुखार गेल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. काळजांत आलें पुरा नितळ करया पुरा करया नितळ मनाची जितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मनाची बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ करया काळजांत राग सेल्फ पिटी अयो अयो म्हाका थेना अयो म्हाका थेना अयो म्हाका जाता गी म्हाका करूं जाता गी म्हाका दिवना म्हाका करूं ना म्हाका सेल्फ पिटी पिटी फाटी म्हणटा पिटी फाटी म्हळ्यार म्हजीच बिरमत पंच अयो अयो म्हाका तशें जालें गी म्हाका कितें जालें म्हाका अशें जालें म्हाका सेल्फ पिटी हांव पाप म्हाका अयो पाप म्हणूचो तुवें स्मार्ट म्हणाचें हांव हुशार म्हणाचें भुरग्यांक शिकयचें पाप कितें समाज म्हाका कोणें पाप म्हळ्यार भारी दुखता फादर स्मार्ट म्हळ्यार पाप म्हणली काट स्मार्ट म्हणली स्मार्ट प्रेज द लॉर्ड तुमच्या भुरग्यांक पाप म्हणून म्हजें चेडूं पाप म्हजें चेडूं चडको पाप तुजो चडको पाप जाल्यार तो काट तो स्मार्ट जाल्यार बरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून बऱ्या संगतीन सेल्फिटी बें सोडीचे राग सोडीचे भायर घालीचे आनी देवाचें बेसांव आमी सोडीचे हें पुरो आका बेसांव ना रागाक मोसराक आनी कांतोवणी आनी चिंता फाल्यां कितें जाता गी फाल्यां सून पळयता गी पूत पळयता गी जावय पळयता गी हें फाल्यां जाता गी कांतोवणी डावट दुबाव आनी सेल्फ पिटी बें भिरांत राग ही बेजाराय हें सगळें म्हजें बॉयसान म्हाका वीक घालून म्हाका लगट काडटा हें आतां भायर घालचें आराधनाच्या वेळार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज जीसस थँक यू जीसस हालेलुया अर्गां तुका सुमयान जेजू वगलाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान जेजू हे घडी भरते जेजू खरगां दिया तुका सुमया सगळ्या काळजान अर्गां दिता अर्गां तुका आतां आनी सदां तुका सोम्या सगळ्या काळजां अर्गां दिता अर्गां तुका वगलाप तुका आतां आनी सदां दीपिकानं देवाचंद्र सांगले
Ratuya, Edeva विशेष सकमेता काल कसन सोगडा स्वयंका सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदा शांतते आम्ही बघितसारखं तुझ्या कोडीच्या रक्तांच्या पवित्र विस्तारांक आम्ही मान करून आमकां दायन पवो कर तुझे ताणी राज करताय सस्ताच्या सस्ना Amen. Bukti berbentuk kalawatau sumia Dinwasi kasa Buka mata Jinye tamca tuja bicidenya sumia Kite hati amiti Mogan tuja sumia angka tuwe pesan Lain deye tuja Kasamona nangka tuwe dekwo Thailand Gopal Krista Jesucha Bukti berbentuk kalawatau sumia Dinwasi kasa Ukar mantra Jinye tamca tuja vicidenya sumya Kite pati amiti Misalnya tentang Santan Dakin Vincent Melacha Atmia Basot Dennis Mello Bombay आणि भेटूनचे जाऊन असा ह्या इरादा बसत आमच्या कसी इरादा बसत गंभीर सभळाला आम्ही मागया बाबाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तताईंच्या मगल पवन बहिणो आयच्या पहिल्या वस्त्रांत आमी आयकता एक जण कर्नाटकांची ती काणी शद्राक मेशेक आणि अभिज्ञेगो आपल्या देवा बसत आपल्या गोवर्ता बसत ते जीव दितात देवूच तांकां राखतात राज देवाचें उतर आमी आयकत आसतना आमी ह्या कर्नाटक परबी आमच्या गोवर्ता खातीर आमी सदांकाल साक्ष दिवंक ताजेनी कृपा आणि आदार आमी मागया मी तसंच करून पयस सरल्या नंतर सर पात्राची न्ही चूक जाली आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी देवा तुमकां भाव भयणो सांगता पानांचो तनास करून वायटा करून बरें करून आयज जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध ह्या बसत भुरग्यांक सुद्दां आमकां दिली सगळ्या तुमकां आनी फकतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बक्षण आमकां स्नाच्या जिविताक पावो Somilia Krishna Karunya
तुया सर्वेश्वरांच्या दयाळ बापा प्राजित करून पळीत चल्ल्या तुझ्या भुरग्यांची काळजां तुझ्या उजवाडान भर भक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय तर आमची मागणी नायन आयकून घे आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें, शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, तुमी म्हज्या देवाची सेवा करिना आनी हांवें उबारलेल्या भांगराच्या मुर्तीचें आराधन करिना. हें खरें? आतां तुतुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नरेसो, सारंगीसो, विण्यासो, सनयासो आनी इतर सगळ्या वाजंत्राचो आवाज आयकतल्यात. तेन्ना धर्मीर सरकडून हांवें उबारलेल्या मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जाय? शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो आनी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतलें आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवार. पूण तो निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाण आसा आनी तुज्या देवांची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीचें आराधन करचें ना. हीं उतरां आयकून नेबुकदनेझराक शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो सहरच बदल्लो. तें सगळें आगटें सदां तापयतले त्या उपरांत 7 फावटी चड तापोवंक तांणी लायलें. आनी शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या घट मानायांक आजना दिली. ते गायन करताले तें आयकून आनी ते जिवंत आसा तें पळोवन नेबुकदनेझर राय ताटक्क जालो आनी तो वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयलीं न्ही? ताणें रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कांय कसलेंच वायट जायना आनी तो देवाच्या पुतागती दिसता. नेबुकदनेझरान म्हळें, शाद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुताक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवाक भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासून दिल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचें वडणूक श्लोक. मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनार. मान आनी वडणूक तुका ससनाच्या ससनार. सदैव तूं देव सर्वेस्वरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनार. सदैव तुजें महिमे बरीत पवीत नांव. भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनार. श्लोक. मान आनी वडणूक तुका ससनाच्या ससनार. सदैव तूं सर्वेस्वरा तुज्या महिमेच्या पवीत मंदिरांत. भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनार. श्लोक. मान आनी वडणूक तुका ससनाच्या ससनार. सदैव तूं तुज्या राजवटक्याच्या पाटार बसलेल्या भोव मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनार. श्लोक. मान आनी वडणूक तुका ससनाच्या ससनार. सदैव तूं केरुबांचेर बसून पाताळी पर्यांत दीश लायतल्या.
भोव मान आनी व्हडलीक तुका ससनाच्या ससनाक श्लोक माननी वडील तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं सर्वेश्वरा आकाश मंडळाचेर निवास करतलेल्या मान आनी व्हडलीक तुका ससनाच्या ससनाक माननी वडील तुका ससनाच्या ससना तुका ख्रिस्ता मैने बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता मैने बरी राया जी कोण बळी आणि उदार कळसां उतार ऐकून घेतात आणि सांभाळतात आणि आपले त्रासने ओढतात ती बागी वंदन तुका ख्रिस्ता मैने बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता मैने बरी राया सुरस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवय आसो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसम्या हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत भक्तांच्या धरपोटे लागीं एक तळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेन बेतसायदा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात, तुरडे तोंटे आरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस ज्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळटलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलो, तुका बरो जावन खुशी आसा. पिडेसन ताका जाप दिली, सैबा उदक हालयल्या वेळार म्हाका थोड्यांत देंवयतलो, म्हजो म्हणलो कुडी ना. हांव देवाक वयतना नेकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हणलें, ओट घे तुजे हांतूळ आनी चल. तक्षणीच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन सतत रावलो. देवाचे उतार घे. वाकडी तुका ख्रिस्ता मग भाव भयणीनो, या खरेंच म्हज्या सुरूच्या काळाच्या पयल्या हप्त्याक आमी वसनगर गेल्ले त्यो शिवमोग्गा जयंतीच्या वसनगर येथीर दिवन गेल्ले. आनी थंय पात्रांवान ताका एका मनशाच्या घरा आपणयलें. फादर तुमी येता आमकां कळ्ळें. ताका घरच्यांनी सांगलें तुमी हेजेच खंय मागोवंक म्हणून. आमी वचून गेले. हांव ताच्या घरा पळयतना 14 वर्सांत हांव न्हू माडयेर जावन पडून तो बेड्डार आसा. 14 वर्सांत हांव. फादर तुमी मागल्यार हांव बरो जाता. म्हजीं भुरगीं व्हड जाल्यांत तांणी काजारांनी जाताना म्हाका पळयचें फादर म्हणून. तो पडटना 1 वर्साचें भुरगें जाल्यार तो 15 वर्साचो 10व्या क्लास शिकता. डॅडीक गिफ्ट कान दिताय म्हूण भुरग्या हाडीत सांगलें हांवें. कान दिताय पळय गिफ्ट. हांवें सांगलें तूं मॅथ्सांत हुशार आसाय न्ही पुता, 100 मार्कान बापा ताका जाता जाल्यार तुका जाता म्हणून ताका बेसांव दिलें. तो भुरग्याक चेडवाचें ल्हान आसतना तो पडलो माडयेर जावन. आनी ताचें तें एक आमी पळयलें खालें म्हळ्यार हिंदू पळय कांय ना, इल्ल्योश्यो माडयो थंय दिसता तांच्या दोळ्या मुखार इल्ल्यो खालें कशें दीस काडटा ती गुंतुना. आनी ताचें एक खालें म्हळ्यार बरो सो हांव बरो जाता म्हणलें. तुवें खाल्या खापयलें म्हाका दोमिंगा म्हाका खाल्या खापयलें तुवें म्हाका. मी सांगलें तुवें हेजेत म्हणे खंय खालें खाल्या खापयलें. तुमी म्हाका मागल्यार हांव बरो जाता न्ही फादर देखून आपयलें म्हाका. 14 वर्सां चिंतूंक जायना एका मनशान इल्ल्या कडेन. पळय आमी एक 6 7 वरां जाताना मागीर 5 मिनटां चड न्हिदोंक जाता गे. हांवें जाय म्हणचे म्हाका बाबा बरी तूं म्हणून बाप काम केलो न्हिदलो थंय दुखता म्हणून लास्ट थंय बाबा बरी काम करताना बरोचें बाप दी देवाक दुसरें खाय मागना तुवें लागीं. म्हाका बेड्डार पडोवन पांय कतरून खेळ खातना 10 जाणां बरें करचें कावन्सिलींग करताना थंय तशें हांव गेल्यार उरलें. काम करचें काम करताना तो वचचें बेड्डार पडोवन पेपरान तुजी खुशी वय जाल्यार हेरां खातीर हांवें वळवळेचेर वळवडटा. पूण काम करताना बरो म्हजी आशा हांव तुजे कडेन सांगची म्हूण हांव देवाडे सांगता घेतालें काम करताना.
काम करताना मोरच्या बाग थोड्या मेळटा आमी काम करूंक देवान आमकां आसा जेजूनी मस्त काम केलें जेजू जल्माताना थंय सांदुजे येताना मरयेक प्रसुदा ते खार दिवचें खाल्या ताचे कडेन तो इरणे मोट्टूलो ते जाले कडेन सुताराचें काम कर आचार्याचें काम करून खालें जाय ते मरी जल्मावन जाली आका मरी म्हणटा इल्लें फोटा काड ते हाड म्हणून ताचेर कांय ना देखून तो येताना यात्यारा व्हरून गेलो थंय बसून ताणें नेगिलू केलें कोसूं गादे कशें नेगिलू केलें आनी ताका तें इकलें ताणें विकून आनी पयशे मरीक दिले जुजे वगत बसोना सांजुजे म्हणटा हें पुरो सोम जाल्यार मात्र वयर जावन सकल जावन पडिल्लें तशें जातलें ना ते वचून काम केलें आमकां थंय बीन भुरग्याक कणून बसच्या वो गोट्यान त्या गोट्यान म्हळें भरून खवण्यांत खवंगाच्यो खवण्यो तयार करता वो रू काड काणून आनी पुरा म्हणे आम्हाला पैसा काणून विकून पयशे कर जेजू आनी जेजू की मार्गाच्या वांजेलांक आडवो सुतारीने व्हडलो व्हडलो शर्मा सांगता आचारीने वो म्हणटात कित्याक म्हळ्यार जुदेन जेजू किश केलें जेजू सुतारी जालो पळयात तशें देखून मोगाच्या न्हू वो पिडेन कसो जाता मोगाच्या न्हू साणी 8 वर्सांत हांव न्हू ते पडला देवळाच्या त्या बगले मंटापान पडला ते तळ्यांत उदक कशें हालताना कोणें ती व्हरून देवेल्या गूण जाता गूण करची सकयल त्या उदकाक आसा मस्त जणांच्या मुखार येतात कुटुंबाची व्हरतात आनी बुडयतात काडटात गूण जातात छोटी मोठी पुरा कुड्डी गूण जातात आका व्हरतलो खंय ना कुणी एक बरीत म्हणलो म्हाका हांगा जावन आले नाकात म्हणटा थंयच पडून आसता तो मस्त 8 वर्सांत हांव 38 इयर्स ताचो भरवसो पळया एक ना एक दीस म्हाका कोणी उदकाक घातलेलें आनी वयर कनाट केलें म्हणून आंजा आनी येवन तें उदक हालयताना म्हाका कोणी एकलो घातलो त्या टायमाचेर हांव बरो जातलो म्हाका आले नाका तांगा सोडा एका कांब्या म्हणा पडोवन आसा देखून मोगाच्या न्हू 38 वर्स ट्रिपल्ड तो ते पडोवन आसा वय देखून तो प्रयत्न करीत आसा तो प्रयत्न करता कोणी म्हणून जेजू पळयता ताची आशा गुंडोवची आशा आज तूं बेड्डार आसाय उतार प्रेर गुंडोवची आशा जेजू पळयता तुका डायबिटीज जाला गुण जावंक जाय बीपी आसा गुण जावंक जाय जेजू तुजी आशा पळयता आशा पळयता जेजू आशा पळयता आशा समजता ताका सोडूंक जायना काम करूंक जायना पांय आयल्यार मागोवन म्हणी तुमच्या घरांनी येवन मागीर पांय ना ताका पूण चलोवंक जायना पांय ना दिसपट्टो ग्रास ना ताका दिसपट्टो ग्रास ताचे लागीं ना येरा लागीं वचूंक जायना मागोवंक जायना ताची खरी अवस्था जेजू समजता ती अवस्था जेजू समजता ह्या मनशा विशीं चिंता ना ताचे कश्ट वळवळे समजताना ताचे प्रयत्न गुंडोवचे प्रयत्न पळयतना बिरमोत येनाच्या मनशाकी येत जेजू देखून ताची बिरमोत पावता थोडी हात कश्टांची आत्मज्योती आश्रम येताना बिरमोत पावन अशें पावून थोडे फावटी 1.5 वरार येतात एका वरार आमचो बागेल वचो टायम 1.5 वरार 2 वरार येतात आमकां म्हणलें आतां येयले म्हूण या म्हूण जाता पूण ती खंयच्या अर्थान आयल्या कितल्या कश्ट वर्सांचे कश्ट काडून आयल्या पळयताना जीव पडटाना तांकां म्हणून बसचें आनी तांणी खालें काय करून गूण करचें तशें देखून मोगाच्या न्हू देखून जेजू ताच्या काळजाची आशा पळयता आनी ते काळजाची आशा बागोवंक गूण जायचे न्ही ती आशा बागोवंक जेजू पळयता ह्या मनशाचो एक गूण म्हळ्यार सोस्तीकाय सोंसो हो गूण तुमच्या लागीं आहा कितल्या जाणां लागीं आहा सोस्तीकाय सोंसचें थोड्यांक सांगा कोरोसा सांगा कोरोसा तो सोस्तीकाय सोंसो गूण आसा गे तुज्या लागीं सोस्तीकाय जाय ताका सोस्तीकाय सोंसो गूण सोस्तीकाय सोंसीचें देखून आनी आमकां हे लांब कश्ट आयल्या वेळार आमची 2 प्रतिक्रिया आमच्या तुका 2 प्रतिक्रिया 2 वाटो दिसतात आमकां एक आमकां जल्दी गूण जायचे देखून डॉक्टराच्या वखदान जायना जाल्यार पंडिता थंयसून गेल्या पोर एका कडेन रेत्री गेल्या 8 वर्सां गेल्या वेळार बेड्डाक वांयगें मारला तिखत कुतून वांयगें मारला ना त्या तिखाचेर तुवालो घातली आले आनी हांव येताना आसलो तुवालो तिणें काणकोण दिसताना वांयगें दिसता ती चली पोटली विचारली हांवें चिंतला काय मूग बांदून दवरला एका भूक लागताना पावूंक मूग बांदला मूग न्ही थंयच्यान मोग बांदला ती पोटली वांयगें बांदला ताचे भितर सोरयो जे वांयग्या भितर जाल्यार कुंकम आनी परत घालून वांयगें बांदला ते वांयगें खातरूंक म्हाका इल्लें कस म्हणी पळयल्या की
गांठी घातल्या सुद्दां ताणें गांठी घातलेल्या सुद्दां ते गांठी घालतना ती बड्ड घातलेला काय जाता पद्धती फ्रेंड म्हणटा ना तुका खातर म्हणून खात्री हांवें दवयली तशें पळय गे आतां पळय ताची एक आमी पयलीं हली लांब पिराय येताना आमकां जल्दी गूण जायचे दीर्घ सोंसती कांय ना दीर्घ सोंसतीकायची सोंसती थोड्यांक आसा करपाक कितली जाल्यार सोंसतात ती कितली थोडी एलर्जी पांय ताणें म्हणून धाकटे जायना म्हणटात खोली एलर्जी हांगा पोटा कडेन काशयेंत पेंटांत पांयांत सॉक्सा कडेन खोली एलर्जी दीर्घ साडी सोंसतात हांव सोंसली हांव दिसांनी 8 वर्सां देखून कश्ट लांब आयल्या कश्ट आयल्या वेळार आमच्या दोळ्या मुखार एक कश्टान पडल्या वेळार कश्ट वचनातल्यार आपात आयली डेजस्पॉट जाता थोडी डेजस्पॉट जावन हार्ट एटॅक जावन मरता जायते आस्पत्रेंत कॅन्सरा म्हणटा न्हू 1 हप्त्यान मेली गर्भाक बसून कॅन्सर म्हणटाना 1 हप्त्यान मेली थोड्यांक आपात येता डेजस्पॉट जाता मरतात थोडी दीर्घ सोंसतीकाय सोंसतात दीर्घ सोंसतीकाय लांब सोंसतात सोंसतीकाय देखून मोगाच्यान सोंसतीकाय लांब सोंसतीकायन सोंसचें ह्या पिडेक एक वखाद काले म्हळ्यार असली लांब पिडा येतना सोंसचें दीर्घ सोंसता म्हणचे सोम्या तुजी कृपा आसतना हांव कितलें सोंसूंक तयार आसा म्हणचे अर्दी पिडा तेदाळ गूण जाता अर्दी पिडा तेदाळ गूण जाता देखून सोंसतीकायन सोंसल्यार अत्मीक व्हड मेळटा एकूच सोडचें आमी केदाळा सोंसतीकाय कडेन येता खरी पिडा जावन दी केदाळा सोंसतीकाय कडेन येता तेदाळा अत्मीक बळ आमकां मेळटा अत्म्याचें बळ मेळटा तेदाळा बरवसो उमाळटा संतोश बरवसो आमच्या काळजांत जावन उमाळटा आमच्या काळजांत संतोष रूप जाता जेजू हें ताचें थंय पळयता संतोष एक दिसा कोणी म्हाका उदकांत घातलेलें तेदो सोंसता 30 आनी 8 वर्सां सोंसलां आनी उरलीं वर्सांय हांव सोंसतां दीर्घ सोंसतां सोंसतीकाय सोंसचें म्हणून पेशंटली एंड्युरींग पेशंटली देखून आमी सोंसतीकाय सोंसून व्हरचें कले जावन दी एक घरा शेजारी एकट्याच्या घरा कितें करता कितें करिना म्हणटा 11 वर्सां सावन भायर जावन रावला कले उपाद्र पेट्यांक गोली म्हज्या भितर लीक घालपाचें झाडचो कोयर उडोवचो मेल्ले उंदरांक एक करचें आनी थंय इतला उडोवचें ती एक बाय ती आमकां थंय बरी जाल्या ती शेताना दीर्घ सोंसतीकाय ती सोंसता तिच्या बायलेक ओपन हार्ट सर्जरी जाली ताच्या उपरांत अर्दे कस रावल्या म्हाका येनाच्या पुरो पडना ताची गुलाबाची झाडां बरी जातात की नातल्या वेळार जोऱ्या वयर कामां जाणा केमिकल स्प्रे मारून आज बरी आनी खऱ्या मेलीच भावून गेली आमच्या व्हिडिओक आमी ताच्या घरा वचून देसणीची फुलां बाराची ती हांगा नासतना कोणाच्या घराक वचून तिणें हाडली तिका फुलां झाडां करचें म्हळ्यार बारीक व्हडल्या कामार आली तोंड व्हडल्या गरबांक आनी घरा रावली आली सगळो तिणें गाडान काम करता अशें स्प्रे केला जीव पडयली खरी त्या सोंसता थोड्यो सुणां आसात कठीण मायो सुणेन बसल्या जायना उठल्या जायना बसल्या जायना उठल्या जायना जाल्यार त्यो सुणो त्या मायक सोदून काडना कितलीं वर्सां जावन थोड्या घरांनी माय भांगाराक दवरली टिचरान ती खरी भांगार मनशां खरी देवत एक घडी तुमच्या मुखार दवरता वेळ जालो जाल्यार एक घडी दवरता एक पूत आनी एकलोच पूत त्या टिचरीक आनी तो खऱ्या कामार रावलो मागीर ताका बरी भांगर केली टिचर ती बरी मनशांक हांव जाणा नाका बरें तर एकलोच पूत बरें दिसलो गल्फांत बँकांत व्हडल्या पोजिशनार रावलो एसिस्टंट मॅनेजर म्हणून बरे पयशे धाडटालो तो मेलो आतां 2,500 माडी आसा आनी तो मेल्ल्या उपरांत उदक घालूंक म्हणिना मनीस मेळना आज येता म्हणटा खरें येता म्हणल्यार गिरेची माडी करपोड अशी बेंड जावन करपोड अशी गेल्या दिसले वडलाचें वोत पडोवन पश्चिमाचें वोत पडोवन आनी उपरांत माडी अशी जाल्या ही रडली पुतान गाडयल्या वेळार ताणें वचून सांगलें आमी गेल्या माय पळयलें माय रडली माडी पळयल्या आसचो एक पूत म्हूण तिणें सांगलें वचोंक ताका पुताक खाली परिवर्तन जालें बदललें मामा फोन केलें मामा एक हांव येता नाल्यार म्हज्या बायल येता भुरग्यां खाणून हांव भुरग्यां खाणून येता भुरग्यांक हांगा इस्तालो तो कॉलेजाक आसा म्हजी भुरगीं कॉलेज येता दोगां डॉक्टर करता म्हणटात सायन्स काडून हांगा थोडी पी येतात हांगा घालता तांकां आनी हांव हांगा रावता तें येना म्हणा जाल्यार तिणें विचारलें ताच्यो भयणी व्हडल्या व्हडल्या कामाराक ती व्हडली कामारां सुणी व्हडल्या कामाराक विचारलें थंय आळगो तूं वचना तो गेलो जाल्यार सक्कडी तुका बोट दोगतात फाल्यां देखून तूं वच म्हूण ताणें सांगलें आयली राबोन आयली बसलें
ते विचारतो मामा तुवें म्हाका उदक घालून खापयलें न्हू माडयांक बरें जावन म्हजें काम स्टार्ट जाता पळय तूं म्हणून तुका तुवें पळयतली बरें म्हणून इचुल्यो माडयो पुरा घरच्या उजव्या बाजूल्यो माडयो पुरो उरपोवन गेल्या दाव्याक एक माडयेक एक हें आसा सोगो एक सोगो आसा उरल्यो पुरो भुरग्यां आसा घेवन मरून येता उदक घालून कोण दिना बरोयला आनी पुरा कसो 4 वरां जाता हांव एक लोटून हाडलेली भितर जावन चुडून बायक हाडलेली अशी आनी बरयलें मामा पळय उदक घालता पळय घरा बसता घालता उदक बसता आनी म्हणाली वोस पायप काणयलो वचो पडलो पंप बोरवेल स्टार्ट केलो मायेन घालता पळयता आनी म्हणी माडया व्हड नाडलेली येता हिची व्हरता पुरो माडी नेल्या माडी कितें 2 वर्सां जालीं मोडोवन अशी जाल्या मोडोवन चुकोन पट्टाय कटून गेल्या अर्द्यो अर्द्यो मोडोवन पडल्या तेका वाचाना गेल्या 2-3 वर्सां जालीं मोडोवन गेली व्हड नाडलेली मेल्ल्या माडयांक बरें करून उदक घालें पळय तुज्या पुता कडेन सांग 4 वरां रायल्ली आतां 5.5 वरां 1.5 वरां माडयेक उदक घालां उदपण करतना सांग सुणेन 1.5 वर घालें 1.5 वर घालें उदक मेल्ल्या माडयांक घालें इचुल्यो मरोवंक तांकां उदक घालीचें एक थेंब उदक घालूं ना दुसरे दिसा परतून लोटून हाडलें ताकाच उदक घालें तिसरे दिसा लोटून हाडलें चवथ्या दिसा बसल्या कडेन तें सोसूंक जावना तिका पडोवन ती उदक घालतना पांय मोडून हात बचावन आली दूद जावन सगळी मरणाच्या दिसा हांगा पयल्या पुतान कोण गेल्या हांव पदराक गेल्या परत म्हाका हांव कोण अशें करता म्हणटा आई बोन मामा मेल्ल्या उपरांत म्हाका मामा जाय ती म्हजो पडटा खामता सगळ्यांक खामता तूं बरें चिंतपाक तें बरें पडपाक तें राव तूं बरें मनीस तें म्हाका मामा जाय मेल्ल्या कडेन जाता गी थोडे टीम खाडी आमचे गंडवेड रावना ठक्कन चलता बरी मनीस ह्यो स जाल्ली एकली जाली घरान कितली माडया आतां रडटा बसो म्हाका माय जाय म्हणून देखून थोड्या कडेन माय कशी थोड्या कडेन सून अशी दीर्घ सोंसणीकाय सोंसुना दीर्घ सोंसणीकाय सोंसुना दीर्घ सोंसणीकाय आमच्या कुटुंबाक बचाव करता आमचे कुटाम हें करता कुटाम नंदन करता सर्ग संवसाराक हाडटा तली सोंसणीकाय जेजूच्या मनशां पळयली जेजू ताका गुण करता खाली फुडें गट करूं मात न्ही तसो बाबाटांनी गट करता तसो फाटलाव ताणें जेजूचो फाटलाव केलो म्हूण आसा तशें करूंक आमकां जेजू दीर्घ सोंसणीकाय ह्या खरें रेतीर वरवीं आमकां खरें जमान दिवूं दी खरी पिडा खरी मनशांक कोटी दुखोवची मनशांक आमकां लगाड काडच्या मनशांच्या फुटपाक दीर्घ सोंसणीकाय हाका वतात दीर्घ सोंसणीकाय बरोवस हाडटा दीर्घ सोंसणीकाय दीर्घ लांब सोंसणीकाय आमकां बरोवसो संतोश फुटपाक हाडटा कुटाम नंदन करता येसुया जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें वो पंडिका सर्वच मुझे या उद्या वयना सवे येतू सोम्या काळीज मुझे खाने गोळे तुका खातय ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तुंबेबर घे सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिले तुवें वो पंडिका सर्वच मुझे या उद्या वयना सवे बलिदान सर्पदरा जवळपास मंतसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मेले आमचे नक्या पयसुच्या गांवाक श्रेष्ठ मनोवन घे सर्वेश्वरावो यज्ञ तुजे मुखार पावूंक तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समर्पण सुमोवन तुवें ही देणी आमच्या हातांनी केल्या ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे इस्रायलाचो तुमचे सगळे आसो तुमचे काळजा उबारुया आमी ते सर्वेश्वर देव पावता सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक पावो सर्वेश्वरां पवित्र बापा सर पदधरांनी स्नाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो
नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या वकाल नवो सदवरेचो आमचे बंधन दामून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सत्तल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं सगळे संसार भरला तुझ्या वैभवान बोल सगळे तुका जय बोल सगळे तुका जय बोल सगळे तुका जय 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 बोल सगळे तुका जय सगळे स्वराचे नावे एका जय बोल सगळे तुका जय 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 बोल सगळे तुका जय बापा करसूम पवित्र सगळ्या पवित्रांची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितेंय पवित्र कर म्हण आमी मागता सांग आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुसेन क्रिस्मरान सुसंगच्या आदी ताणें मुलो घेतलो तुका देण वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्वेच घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची ईश्वरीच्या ताणें कास घेतली तुका रव्या दिन वाचलो की आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी ससणी कराचे रगत पातकांचे मुक्ताने मेळच्याक तुमचे पासत समेस मनच्या पासत तें मारप जालें हे म्हज्या उदासाक करात Pawat sukut bergatunya सोम्या जेजू तुझे मना आम्ही समरण तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास्वामी प्राचात्मना स्वामी भक्तपणे विनाश करता उद्वेता सोन रोय सगळ्यांची काल सुखा समर्पिता तुझ्या मुखार तुझी सेवा करूंक आमकां पावकलें देखून आमी तुका विनवासता जेजूची कुडराका सुतल्या आमकां स्मेसांक वैद रत्नावळें कर मग आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येदकी वर्गा बराबर तुझ्या पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीचे कापूळ कर तांकां तुजे इश्टागतीर मेल्ल्या सुमेश सांग तुजें पोचडीत मुखामळ पळोवंकी फावो कर आमो सर्वांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां आत्मरे देवाचे म्हजे संगती भजवंत सुदर्श पती भाग्यवान धनदुतांचा अन्ना आनी चड खाली तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू कर पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन
आमच्या सर कष्टां संकश्टांत आमी सुस्नीक जावच्याक ताजी कृपा आनी आदार तुज्या मागण्या मुखांत आमी आतां मागया. आमच्या बापा तुजेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य खाये, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचे तशें आमची भक्ता भोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त आमकां दी चुकीचे भाग आनी आमच्या सुरंद्रा जेजू क्रिस्ताचे बरोवचे नदरेक आमकां उदार काकुटीन सर्वांतली सुटय आनी सराकतांतली वाटय. कित्याक भटकी पदव्यानी महिमा तुजे सुस्नाच्या आसा. तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हळ्यार शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पयसुवेच्या भावार्थाचेर दीस घाल जे कुशवर मानतिका शांती दिन एक वटान संभाळ जे राजवर चलयता सुस्नाच्या सुस्नाक आमेन. तुमची शांती सदां काळ तुमचे सुबे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. रोजांसा जेजू देवाची सडी सुसराचे पाप करतात सलीच्या जीवनाक आपल्याक ती सुभागी. समयाच्या विद्याबद्दल मना पावना दुर्जनाने समका बरेकी मेळटली. सोम्या भुकेला मी आयल्या तुझे कांदी आमकां मुंडो सर्गेचो दीस सोम्या आमकां आयच्या दिसा आमी जावन आसा बासल्या गवतयान तुझ्या आरार पाठिता तुझी ससाय मागता. प्रार्थना मगळ बापा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतां घेतला ताचे वरवीं आमच्या पिरेस आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सरपटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आश्रयाखाल सदां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सुबे आसो. तुमचे सगळे आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. म्हजो शिसा कोणाशिका आपणाक स्वीकार करून खुलेस आपलो कांदा घेवन तो फाटल्या म्हज्या येवदी खुसाते हांव बातेन घालता पिडेन शिडेन कसा दुखा हांव खुसा पटून तेका खुसाते हांव बातेन घालता पिडेन शिडेन